Hallelujah. 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 Praise God. Thank you, Jesus. आम्ही सुरवातेक मागणे करूया. अर्गान तुका बाप्पा वाखाणणी तुका बाप्पा या दिसा खातीर या वेळा खातीर तुवें आमकां सगळ्या बेसांवांनी बोल्लें बाप्पा आनी तुवें आमकां अधिकार दिलाय ह्या प्रितुमेचेर आनी तें जावन आसा एक फुकट देणें. आमी आमच्या दिसा दिसपोटी हो जो अधिकार तुवें आमकां दिलाय तो आमी आमच्या जिवितान वापरूंक जाय. ती पदवी आमच्या भितर आसा. हें सेशन तूं एकदम सोंपें कोत्ता म्हणून आमी तुका आदी फुडेंच आर्गां दिता. ह्या सेशनाचो तुवें कंप्लीट कंट्रोल घेतला म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. कित्याक तुजें उतर जावन आसा पदवेचें. हें उतर आमच्या जिवितान एक टायम आसलो की आमी कितेंच नको आसलें पूण ह्या उतरा उद्देशी आमच्या जिवितान स्वयंबा व्हडतें सगळें आमी पळयलां आनी पळयत आसा. आर्गां तुका बापा वाखाणणी तुका बापा मोहिमा तुका बापा. दर एक उतर म्हज्या तोंडानसून येतलें तें तुज्या पवित्र रोगतान तूं सील कोत्ताय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आनी जें तूं आमकां शिकयतलोय तें एकदम सोंपें केलाय म्हूण आमी तुका आर्गां दिता. आर्गां तुका बापा तुज्या पुताक तुवें तुज्या पुताक धाडून आमकां सगळ्या बेसांवांनी बोल्लाय आनी ती सगळीं बेसांवां आमच्या आत्म्यान आसा. आमी तर तीं बेसांवां पळयतलीं जाल्यार तुजी सिस्टम कशी काम करता त्या प्रमाणे आमी आमच्या जिवितान ती वेव्हारान घालपाक जाय. तेन्नाच आमी स्वयंबा व्हडतीं सगळें स्वयंबा व्हडतीं आमी पळोवंक पावतलीं. कित्याक हें उतर जावन आसा जिवें. हें उतर जावन आसा बलिश्ट. हें उतर जावन आसा दोनी वद्दान पाजलोल्या तलवारी भाशेन. खंय सैतानान आमकां गुलाम करून दवरला थंय हें उतर वचोन काम करून आमकां सैतानाच्या चोपक्यांतलीं आमकां जेजून जें कितें केलां खुर्सार तें बरेपणां आमी पळयतलीं. आर्गां तुका बापा वाखाणणी तुका बापा मोहिमा तुका बापा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्तां. आमेन आमेन. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कोण ह्या सगलीं आशिर्वादीक सगलीं आशिर्वादीक आर्गां जेजूक. थँक यू जीसस. आशिर्वादीक देवाचें उतर म्हणटा आमी आशिर्वादीक ऑलरेडी जाल्या पूण तुमी खऱ्यांनीच आशिर्वाद पळयतात वो म्हणटा आनी कांय दिसती पडना. म्हणटात पूण तुमकां दुबाव येता मोतीन जेन्ना तुमी म्हणटा तेन्ना कितें तरी तुमच्या मोतीन अहें दिसता. आमी म्हणटा आशिर्वादीक पूण आमी आशिर्वाद खऱ्यांनीच पळयना देवाचो. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कित्याक अधिकार कोणाक दिला? देवान अधिकार कोणाक दिला? आमकां दिला. तेका आमी कितें पयशे फारीक केल्या? तें जावन आसा फुकट देणें. पूण कितलीं काय आमी हो अधिकार आमच्या जिवितान आमी वेव्हारान घालता. ही पदवी आमच्या भितर आसा. हो अधिकारूय आमकां दिला पूण जेन्ना प्रेशर येता जेन्ना सिट्युएशन येता तेन्ना खऱ्यांनीच आमी ही पदवी वेव्हारान ही अधिकार जो दिला देवान आमकां तो आमी वेव्हारान घालता. पयलें कितें येता आमच्या मोतीन? कितें येता? भिरांत. भिरांत येता न्हू सारकें. भिरांत येता. पूण देवान आमकां दिला तो आत्मो कसलो? पदवेचो. पयलीं म्हणल्यार पदवेचो मोगाचो आनी शांत मनाचो. जेन्ना भितर आमच्या भितर भिरांत रिगता जो हो प्रेशर येता जोरी तर आमी ते भिरांतेक आमी वेलकम कोत्ता
आतां तुमगेर कोण सोयरी येयली, तुमी दार उकडीना जाल्यार ते सोयरो भितर सोदतलो ना, तो पयलो बेल मारता न्हू. कोणाच्या दाराक तर ग्लास आहा जाल्यार त्या ग्लासानसून आमी पळयता न्हू, आमकां कळोंक जाय न्हू कोण येयला तो. मागीर तुमचो कोण बरो सारको खास येयला जाल्यार तुमी दार उकडीनासतना रावतली ना, उकडटली न्हू. पूण त्या दारार आतां सपोज कोण येयला तो तुका तुजें बरें पडना, तूं दार उकडटली एकदांच चिंतूंक लागतली न्हू. तसोच आमकांय देवान कितें दिला, ही भिरांत जेन्ना आमचे भितर रिगूंक लागता तेन्ना आमकां मोतीन आमचें कितें येवपाक जाय की देवान जो आमकां आत्मो दिला तो भिरांतीचो न्हू. जरी तर आमी ही कल्पना आमच्या मनान कोत्ता जाल्यार भिरांतेक आमी दार बंद कोत्ता. पूण जेन्ना ही कल्पना आमी करिना, भिरांतेन बोत्ता, भिरांतेक येवकार दिता, तेन्ना कितें जातलें, भिरांतूच घडोवन येतली. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस, हालेलुया. सो देवान आमकां तेच भाशेन अधिकार दिला न्हू आमकां अधिकार. खबर आहा तुमकां, आमकां अथॉरिटी दिल्या. घेता आमी कितली जाणां घेता आर्गां जेजूक. पूण हें जावन आसा एक फुकट देणें, आनी आमकां पदवी आहा आमच्या भितर. जरी तर देवाचें उतर म्हणटा की आमकां अधिकार दिला आनी आमी अधिकार घेवपाक जाय, जाल्यार आमी घेवपाकूच जाय. आयज भाव शिकयतालो न्हू सिस्टम कशी चलता. पावस जरी तर सुबेज पडलो, पावस जाय आमकां, पूण जरी तर सुबेज पडत रावलो जाल्यार कितें जाता, आमकां बऱ्याक पडटा तो ना. थोड्यांक माल पडटा, थोड्यांची घरां जी सकयल देंवतेक आहा थंय उदक कितें जाता, बोत्ता. तेच भाशेन ह्या उतराक एक सिस्टम आहा. जे मेरेन आमी अधिकार घेयना जाल्यार हें उतरूय आमच्या जिवितान काम करचें ना. आमची आयडेंटिटी म्हणल्यार कितें, जेजू क्रिस्ताची आयडेंटिटी म्हणल्यार कळटा कोंकणीन, सोजमोलें, कोणाक सोजमोंक ना जाल्यार म्हाका सांगात आयडेंटिटी म्हणल्यार कितें उतर. वळख, व्हेरी गुड, वळख आमची. प्रेज गॉड. आतां फॉर एग्जाम्पल जेन्ना आमी इस्कॉलान आसली प्रायमरीन केजीन आमकां कितें लायताले, आयडी कार्ड न्हू. टिचरीक आनी नांव बी विचारूंक गरज नासली, टिचर त्या आयडी कार्डार वाचताली आनी आमकां उलो कोत्ताली. कित्याक आमी घालताली ती आयडी कार्ड, इस्कॉल आमकां आयडी कार्ड कित्याक दिता, एक वळख आमची जावपाक. जरी आमी आतां हूंय गेलीं इस्कॉलानसून आनी हूंय भायर सरलीं जाल्यार आमी आतां सपोज रस्त्यार पावलीं, भुरगींपणान आमी वयतात न्हू, आमकां आमी शिकतान आसना म्हळ्यार आमकां कितें बरें दिसता तें आमी कोत्ता आमच्या मना प्रमाणें. थँक्यू जिजस, हालेलुया, हालेलुया. थँक्यू जिजस, थँक्यू जिजस, प्रेज यू जिजस. सो जेन्ना आमकां ती आयडी कार्ड दिता तें आमी घालता, आनी जरी तर आमी कसल्या त्रासाक आहा आनी कोण ती पावन सोदता जाल्यार त्या मनशाक आनी विचारपाची पासून गरज ना की बाबा तुजें नांव कितें. पूण जो मनीस वाचूंक जाणा त्या मनशाक कितलें सोंपें की तेजें नांव कितें पळय तें. सो आमची वळख आमकां सांगपाची गरज ना, पूण आमची वळख त्या आयडी कार्डारसून जाता. तेच भाशेन आमचें आयडी कार्ड आतां जेजू क्रिस्त, आमची आयडेंटिटी जावन आसा जेजू क्रिस्ताची. आनी आतां आमी एक प्रॅक्टीस करपाक जाय, अधिकार घेवपाक. थँक्यू जिजस, हालेलुया. जो मेरेन आमी अधिकार घेयना ते मेरेन आमी देवाचें उतर कशें फळादीक जाता तें आमकां कळचें ना. आनी हें जावन आसा एक फुकट देणें. आमकां अथॉरिटी घेवपाक वो आमकां अधिकार घेवपाक आमी कितेंच करूंक ना, पूण तें आमकां एक फुकट देणें. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. आनी तें देणें जर आमकां दिलां जाल्यार देव आमचे कडसून आनीक परतून घेवंक शकना. पूण जायते फावटी आमच्या मनान दुबाव येता न्हू, जेन्ना प्रेशर येता, सिट्युएशन येता
तेन्ना आमकां कितें दिसता? आमी तर अधिकारान उलयलीं जाल्यार घडोवन येतलें काय, घडटलें काय, असले दुबाव येता न्हू. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आतां हो अधिकार आमकां दिला, ओके. पूण जेन्ना आमच्या मनान हे दुबाव येता, घडटलें घडचें ना, म्हटल्यार देव हो अधिकार आमचे कडसून काडून व्हरता? ना, तो थंयच आसा. ही पदवी आमच्या भितर आहा. पूण हे दुबाव आमकां कशे येता? कोण घालता हे दुबाव आमकां? मनान येता. तेकाच लागून सुरवातेक म्हणटाली न्हू, जेन्ना आमी ते भिरांतेक येवकार दिता तेन्ना ती भिरांत आमचे भितर रिगता. तेच भाशेन जेन्ना हे दुबाव येवंक लागता आमच्या मोतीन तेन्ना आमचेर दवरलेलें आहा, आमचेर दवरलेलें आहा की हें उतर जावन आसा, हें जावन आसा सोत, ओ ही जावन आसा फोट. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. जोरी तर आतां आमकां सोजमणी मेवतली सोत आनी फोट कितें जाल्यार आमी उतर शिकचें पडलें ना. कित्याक उतर कितें म्हणटा ती पयलीं आमकां खबर आसपाक जाय न्हू. कोणाक खबर आहा फोट म्हटल्यार कितें? देवाच्या उतरा आड. देवाचें उतर आसा, पूण जो मेळो आत्मो आहा तो तें उतर कितें करता? ट्विस्ट करता. आनी जोरी तर आमी हें उतर नको जाल्यार कितें जातलें? आमकां कोण येवचें ना सोत कितें आनी फोट कितें तें. सो सगल्यांक खबर आहा आतां फोट म्हटल्यार देवाच्या उतरा आड. जें कितें देवाच्या उतरा पोरमोणें ना ती जावन आसा फोट. आनी सोत म्हटल्यार कितें? देवाचें उतर. देवाचें उतरूच जावन आसा सोत. आनी फॅक्ट म्हटल्यार कितें? फॅक्ट म्हटल्यार खरेपण. खरेपण म्हटल्यार कितें? जें आमकां दिसता. वेरी गूड. आनी कितें? जें दिसता तें आमकां आमी सोत मानता. ओके. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सो ही जी हे जे अधिकार आमकां दिला तो अधिकार आमी आतां घेवपाक जाय. खंय बरयल्लें आहा आमकां अधिकार दिला म्हणून? 126. प्रेज गॉड. ओके. थँक यू जीसस. सो आतां आमी पयलीं खंय या? जेनेसीस 1:1. ही सोजमणी भोव गरजेची. नाल्यार आमी हिंगासर येवन बसलीं आनी आमी देवाच्या सिस्टमा प्रमाणें तर आमी उतरान चलोना जाल्यार आमच्या जिवितान कितें देवान ऑलरेडी करून दवरलां तें आमकां दिसती पडचें ना. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. कितें म्हणटा जेनेसीस 1:1? इन द बिगिनींग गॉड क्रिएटेड द हेवन्स एंड दी अर्थ. सुरवातेक देवान कितें केलें? स्वर्ग आनी संवसार घडलो. सगल्यांक खबर आहा? ही खबर आहा? प्रेज गॉड. सो देवान सुरवातेक स्वर्ग आनी संवसार घडलो. प्रेज गॉड. सिस्टर कोंकणीन वाचता? ओरोंबाक देवान, ओरोंबाक म्हळ्यार सुरवातेक, सुरवातेक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रचली. कितें रचलें? दोन वस्तू रचल्यो. स्वर्ग आनी प्रितूम. केन्ना रचली? ओरोंबाक थावन म्हळ्यार सुरवातेक थावन. प्रेज गॉड. मागीर म्हणटा दी अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड and darkness was over the face of the deep and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. कितें म्हणटा? प्रितुमेक आकार नासलो आनी सोमदीर काळोखान बुडलेलो. देवाची सोक्ती उदका वयर वसताली म्हटल्यार पवित्र आत्मो उदकाचेर बोवाडे मारतालो. प्रेज गॉड. दी अर्थ वॉज विदाउट फॉर्म एंड वॉइड. सो
जो प्रितूम हा तेका आकार नासलो आनी काळोख सगळ्याक काळोखान भरलेले न्हू. And the darkness was over the face of the deep, and the Spirit of God was hovering over the face of the waters. आणि पवित्र आत्मा कितें करतालो? उदकाचेर कितें करतालो? बोवाडे मारतालो. कित्याक मारतालो बोवाडे? सो तो कितें काम करतलो जाल्यार कितें जाय? कितें जाय ना, तो आतां पवित्र आत्मा कितें घडोवन हाडटलो जाल्यार पवित्र आत्म्याक कितें जाय? उतर जाय न्हू. प्रेज गॉड. म्हणून ताका कांय काम नासलें. जेन्ना आमी उतर उलोवंक लागता तेन्ना पवित्र आत्म्याक काम घडोवन हाडटा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. थर्ड वन. And God said, let there be light, and there was light. देवान कितें म्हटलें? उजवाड जा आनी उजवाड जालो. पूण पयलें कितें आसलें? काळोख आसलो, आकार नासलो, कांयच कित्याकूच आकार नासलो. सगळें काळोखान भरलेलें आनी पवित्र आत्मा उदकाचेर बोवाडे मारतालो. पूण जेन्ना देवान म्हटलें, कितें म्हटलें? उजवाड जा. देवान काळोख आहा तो उजवाड जा कित्याक म्हणोंक ना? हां, कित्याक घेवंक ना? देवाक उजवाड जाय आसलो, तो उजवाड उलयलो. उजवाड जालो. प्रेज गॉड. आमच्याय जिवितान खूब वाठार आहा, काळोख आसा. पूण आमी कितें उलयता? आमी उजवाड उलयता वो काळोख उलयता? सो काळोख उलयलो जाल्यार काळोखूच उत्तलो न्हू. तेका लागून देवान आपल्याक जाय तें उलयलो आनी तेका खबर आसली, तेका सिस्टम खबर आसलेली. तो हे आमकांय सिस्टम खबर आहा न्हू. तुमकां खबर ना तुमकां जाय तें उलोवपाक जाय म्हणून, तुमकां अधिकार दिला म्हणून? ही खबर आहा. पूण कितलें आमी वापरता? कितलें आमी आमच्या दिसा दिसपटी जिवितान आमी ती वेव्हारान घालता? प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. जरी तर देव जान तेका उलोवचें पडलें, तेका कितें जाय तें आमी कितलें उलोवचें पडलें? देवान उलयलें, काळोख आसलो तेन्ना, आकार नासलो तेन्ना. पूण आतां अधिकार कोणाक दिला? आमकां दिला. आमकां दिला न्हू अधिकार. आमी उलयतात, आमकां जाय तें उलयता, उजवाडाची उतरां उलयता. उजवाडाची उतरां म्हणल्यार कितें? देवाचें उतर जावन आसा उजवाडाचें. काळोखाचें उतर म्हटल्यार जें कितें संवसारांसून येता पळय तें. प्रेज गॉड. पूण आमचें दानमन केजेर आसा? संवसाराचे हुस्के खोती, संवसार आमकां कितें सांगता तेजेर आमचें दानमन आहा. पूण खऱ्यांनी आमकां कितें जाय तें आमी उलोवपाक जाय. आनी कितें उलोवंक जाय? उजवाड. हें डिफिकल्ट उलोवपाक? सोंपें न्हू. जेन्ना आमकां अधिकार दिला जाल्यार आमी आतां उलोवचें पडलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो आमी एक सोयी करची पडली न्हू उलोवपाक. जरी तर देवान आमकां अधिकार दिला जाल्यार तो अधिकार आतां आमी घेवचो पडलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आतां जें कितें आमकां दिसता आमच्या भोंवतणी तें कशें घडोवन येयलां? उतरान घडोवन येयलां. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. सो हें उतर आमच्या जिवितान खंय काळोख आहा थंय आमी उलोवचें पडलें. कित्याक अधिकार आमकां दिला, ती पदवी आमच्या भितर आसा. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो उतर दोन भाशेचें आहा. एक संवसाराचें आनी एक देवाचें उतर. एक सत आनी एक संवसाराचें फोट. जें कितें देवाच्या उतरा प्रमाणें ना ती जावन आसा फोट. जें कितें देवाच्या उतरा आड आमकां आयकोंक येता तें जावन आसा फोट. आतां फॅक्ट म्हटल्यार कितें?
दिसता तें वो आमकां आयकोता तें कळ्ळें. आतां दोतोरान तर आमकां रिपोर्ट दिला जाल्यार तें कितें तें रॉंग न्हू, ती फोट जायना, पूण तें जावन आसा खरेंपण. तो रिपोर्ट खरो न्हू, पूण जेन्ना आमी त्या रिपोर्टाचेर आमचें दान मन चड दवरता आनी देवाच्या उतराक इसोर घालता तेन्ना तें खरेंपण आहा तें कितें जाता, आमच्या जिवितान आमकां सत कहें दिसता, पूण तें सत ना. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. तें सत न्हू, तें खरें खरें, तो रिपोर्ट खरो, तें फॅक्ट. फॅक्ट कितें चेंज जाता, फॅक्ट आमकां दिसती पडटा. देवाचें उतर कितें जाता, चेंज जाता ना, तें काल आयज आनी सदांकाल तेंच उरता आनी तोहेंच उरतलें, तेका आनीक चेंज जावपाक जायना. देवाचें उतर आमकां दिसती पडटा ना, देवाचें उतर आमकां दिसती पडना, पूण जें खरेंपण जें फॅक्ट आहा तें आमचे कडेन उलोवंक लागता. पूण त्या प्रेशर टायमान आमी कितें करूंक जाय, जोरी तर दोतोरान आमकां रिपोर्ट दिला, उतर उलोवपाक जाय. जोरी तर आमी उतराचेर इसोर घालता, जें सत पळय तें आनी आमी जें खरेंपण आहा, जो फॅक्ट आहा तें आमकां दिसपाक लागता कितें तें जावन आसा सत. जेन्ना आमी तें सत म्हणून मानून घेता, देवाच्या उतराचेर आमी विसर घालता, तेन्ना कितें जाता, ती फोट जाता. सो फॅक्ट फोट जायना, फॅक्ट खरें खरेंपण तें, पूण तें चेंज जाता आनी तें आमकां दिसती पडटा. पूण देवाचें उतर जें सत तें आमकां दिसती पडना आनी चेंज जायना. ह्यो दोन वस्तू आमी मनान दवरपाक जाय. ह्यो दोन वस्तू तर आमच्या मनान आमी घोट दवरल्यो मनान आनी काळजान, जाल्यार आमकां अधिकार घेवपाक सोंपें जातलें. जोरी तर आमी उतर नको, आमी नको फोट म्हटल्यार कितें, जाल्यार आमी अधिकार घेवंक पावतलीं ना. आमकां पयलीं खबर आसपाक जाय, फोट जें कितें आमच्या जिवितान येता तें जावन आसा देवाच्या उतरा आड. एनीथींग दॅट कॉन्ट्रडिक्ट्स टू द रिटन वर्ड ऑफ गॉड इज अ लाय. ती जावन आसा एक फोट. पूण खरेंपण आमच्या फुड्यान आहा, आमकां तें दिसती पडटा, पूण आमचें दान मन केजेर आहा, स्वताचेर आहा ओ त्या खरेपणाचेर आहा. खरेपणाचेर दवरता न्हू आमी, जायते पावटी दवरता, पूण देवाचो रिपोर्ट आमकां कितें सत. आतां दोतोरान तर आमकां एक रिपोर्ट दिला, ओके, XYZ आमकां रिपोर्ट दिला. देवाचो रिपोर्ट कितें आमकां, जेजूच्या गायांनी आमी बरी जाल्यान. पूण खऱ्यांनीच आमी त्या प्रेशर जेन्ना येता, दुयेंस येता, तो रिपोर्ट आमचे कडेन उलोवंक लागता, तेन्ना खऱ्यांनीच आमी हें उतराक मानून घेता. हें उतर कितें सांगता तेजेर आमी थीर रावता. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस. जे मेरेन आमी अथॉरिटी घेयना, आमी अधिकार घेयना आनी हें उतर उलयना, जाल्यार आमच्या जिवितान आमी काळोख पळयतलीं. आमी जाता तितलें उजवाड उलोवपाक जाय, कित्याक देवान आतां आमकां दिला अधिकार, तो अधिकार आमी वापरूंक जाय. ती पदवी जी आमच्या भितर आहा ती आमी वेव्हारान घालपाक जाय. आनी तें जावन आसा एक फुकट देणें, फ्री, आमकां फ्री दिल्लें आहा. प्रेज गॉड, थँक्यू जीसस, हालेलुया. पूण जेन्ना आमकां दिसता वो अधिकार आतां आमकां दिला, तो काम करचो ना, जाल्यार मागीर आमी आनीक फुडें पावल मारतलीं तो अधिकार उजार करूंक ना, आमी फाटीं रावतलीं न्हू. पूण तेन्ना केन्ना तोहें जाता, केन्ना आमकां दिसतलें की वो अधिकार काम करिना, कोचचो ना,
वो आमकां उलोवन कांय मेळचें ना. केन्ना दिसतलें आमकां? जेन्ना आमी उतर नको वो आमी उतर उलोवंक सोदिना. पूण मेन कितें, जेन्ना प्रेशर येता, जेन्ना सिट्युएशन येता, त्या टायमार आमी उतर उलोवपाक जाय. आमकां जायत्या जाणांक एक सोय आहा न्हू, जें धवें पुस्तक आहा तें एवरी डे वाचपाक न्हू. कितले जाणां वाचतात? प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. जेन्ना आमी तें वाचता तेन्ना मनार आमच्या कितें कल्पना घडयता? आमी त्या उतरा प्रमाणे घडयता. अशी म्हटल्यार आमी उतरा प्रमाणे घडोवपाक जाय. जेन्ना तूं म्हणटाय हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड, तुवें मानून घेवपाक जाय. तें दुयेंस जे पिडा तुज्या कुडीन रिगला हें देवा कडसून येवंक ना. आनी जेन्ना आमी खऱ्यांनीच मानून घेता आमची आयडेंटिटी आनी आमकां अधिकार दिला म्हणून, तेन्ना आमी त्या उतराचेर थीर रावतलीं. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. सो हें उतर आमी जाता तितलें उलोवंक जाय. आतां आमचेर दवरलेलें आहा, आमी कसलें उतर उलयता? काळोखाचें उतर उलयता, जिवीत दिता तें उतर उलयता, मरणाचें उतर उलयता, वो उजवाडाचें उतर उलयता? पूण आमी एक संवय करपाक जाय हें उजवाडाचें उतर उलोवपाक. कित्याक हें उजवाडाचें उतर जावन आसा जिवें, तें काम करीत रावता. आनी पवित्र आत्म्यांक जे भाशेन आमी पळयलां हिंगासर, पवित्र आत्मो रावतालो, ताका कांय काम नासलें. पूण जेन्ना देव तें उतर उलयलो तेंच घडोवन येयलें. सो पवित्र आत्मो रावला, आमी हें उतर केन्ना उलयतलीं? आमी हें उतर घेवन आमच्या जिवितान जे काळोखाचे वाठार आहा ते उजवाडान आमी कशें हाडटलीं? आमकां कितें करूंक जाय उजवाडान हाडपाक? फकत आमी उतर उलोवपाक जाय. सो हें उतर उलोवपाक आमकां आवड? सोंपें न्हू. फकत आमी तो अधिकार घेवंक जाय आनी हें उतर उलोवपाक जाय. जे भाशेन देव उलयलो, जेन्ना तेणें पयलें काळोख पयलो, तेणें काळोखाचें नांव पासून घेवंक ना. पूण कितले फावटी आमी आमच्या जिवितान दुयेंस येता वो कितें प्रेशर येता तेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगता न्हू, उलयता न्हू. पूण त्या टायमार आमी खऱ्यांनीच कितें उलोवंक जाय? उतर उलोवपाक जाय. आमी तो अधिकार घेवपाक जाय. आमी तो अधिकार घेयना म्हणून आमच्या जिवितान आमी आजुनूय काळोखान आसा. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. पयले सुवातेर म्हटल्यार आमकां कळपाक जाय फोट कितें आनी सोत कितें. सो सगल्यांक खबर आहा फोट कितें? फोट म्हळ्यार कितें? देवाच्या उतरा विरोध, देवाच्या उतरा आड. आनी सोत म्हटल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे. सो जोरी तर आतां हें उतर आमच्या जिवितान घडोवन येतलें जाल्यार आमी देवाचें उतर उलोवचें पडलें, जें उतर जिवें. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस, हालेलुया. जायते फावटी म्हाकाय दिसतालें आनी कितेंच बरें पडना जालें काबार. पूण तोहें आतां आमी चिंतूंक जाता ना, कित्याक अधिकार आमकां दिला. जे मेरेन आमी हो अधिकार घेयना आमचें जिवीत आहा तोहें उत्तेलें. प्रेज गॉड, थँक्यू जिजस. सो हीं दोन भाशेचीं उतरां आहा तीं आमकां कळटलीं जाल्यार आमी हें उतर शिकचें पडलें. ह्या उतराक टायम दिवचो पडलो. हें उतर कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी वेव्हारान घालचें पडलें. प्रेज गॉड. तेन्नाच आमकां कळटलें हें उतर सोत ओ हें उतर फोट पळय तें. जें कितें ह्या उतरा आड आहा, देवाच्या उतरा आड आहा, तें जावन आसा फोट. प्रेज गॉड. आतां देव जेन्ना उलयलो उजवाड जा, तो कसलें उतर उलयलो? सोत उलयलो. सोत उलयलो तो. आनी जें सोत तो भावार्थान उलयलो तेंच घडोवन येयलें. कित्याक तेका खबर आसलेली
तेका कितें जाय तेंच उलोवपाक जाय. आमकांय खबर आहा आमकां कितें जाय तें आमी उलोवपाक जाय. तेका लागून सुरवातेक विचारता तेन्ना खंय आहात कितें आन्सर येता? आशिर्वादीक. पूण मनान कितें घुंवता? खऱ्यांनीच आशिर्वादीक आहा, देवाच्या फावरान भरल्या. हे मतीन आमच्या येता न्हू, येता जायत. हांव नोको, म्हाका जायते फावटी येताले, म्हाका जायते फावटी येताले. पूण जेन्ना म्हज्या मनाची हांवें नवसळणी केली तेन्ना सगळें म्हज्या जिवितान बरेंपण पळोवपाक लागली. नाजाल्यार उतराक वयता येता, उतर कितें सांगता तें बरयनात, घरा वचोन रिट्रीट जावन तें कितें शिकयलां तेजेर कांय स्टडी करप ना. पूण जेन्ना तें उतर म्हाका म्हज्या काळजाक लागलें तेन्नासून म्हाका ह्या उतराक मोग लागलो. कित्याक उतर जावन आसा, उतर कितें? मोग. जेजू जावन आसा मोग न्हू, उतरूय जावन आसा मोग. प्रेज गॉड. जे मेरेन आमी हें एक्सपिरियन्स करिना आनी आमच्या मनाची नवसळणी करिना तेन्ना पासून आमचें जिवीत अहेंच रावतलें. म्हाज्या जिवितान तेंच घडलेलें. रितराक वयताली येताली पूण कितें म्हज्या मनाची नवसळणी करिनासलेली. कित्याक म्हाज्या मतीन कितें आसलेलें देव कोत्तलो. पूण तुमकां खबर आहा आतां कोण कोत्तलो तो? आमीच हें उतर उलोवन अधिकार घेवन जें कितें देवान आमकां ऑलरेडी करून दवरलां तें आमी अणभवतलीं. प्रेज गॉड. कितलीं जाणां म्हणटा देव कोत्तलो? कोणाक अशी सोजमणी आहा देव कोत्तलो म्हणून? देवान ऑलरेडी केलां, ऑलरेडी केलां. आनी ती सगळीं बेसांवां खूंय आहात? आत्मीक वाठारान आहा. प्रेज गॉड. जे मेरेन आमी अधिकार घेयना आनी हें उतर उलयना ते मेरेन पासून आमी आमच्या जिवितान स्वयंभा व्हडतें जिवीत आमी पळोवंक पावची ना. स्वयंभा व्हडतें म्हणल्यार कितें? नॅचरल, सुपर नॅचरल. स्वयंभा व्हडतें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सो आमी हें उतर उलोवपाक जाय. हें उतर जावन आसा पदवेचें. हें उतर जेन्ना आमी उलयता तेन्ना पवित्र आत्मो तें घडोवन हाडटा. जे भाशेन कावो काडलो आनी पवित्र आत्मा उदकाचेर बोवाडे मारतालो जेन्ना देव उलयलो तेन्ना तें घडोवन येयलें. सो दोन भाशेचीं उतरां आहा. एक जें संवसाराचें आहा तेका कोण रावता? संवसाराच्या उतराक कोण रावता? सैतान रावता. जेन्ना आमी उतरां आड उलयता तेन्ना सैतान तें उतर घेवन रावता आनी तें घडोवन हाडटा. पूण जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयता तेन्ना पवित्र आत्मो तें काम करून हाडटा. सो दोन भाशेचीं उतरां आहा. सो आमी आतां चतूर जावचें पडलें. आमकां कितें जाय तें आमी उलोवचें पडलें देवाच्या उतरा प्रमाणे. आमकां सोय जाल्या म्हणून आमी तें संवसार कितें शिकयता तेंच उलोवया. आमकां बऱ्याक पडटलें? संवसार कितें आमकां सांगता तें तर आमी उलयलीं जाल्यार आमकां बऱ्याक पडटलें? ना, बऱ्याक पडचें ना. सो दर टायम आमी कितें चूज करचें पडलें ओ कितें विचून काडचें पडलें? देवाचें उतर तें जावन आसा उजवाडाचें उतर. जेन्ना आमी हें उजवाडाचें उतर उलयता तेन्ना उजवाडूच आमच्या जिवितान आमी पळयतलीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. हालेलुया. सो आमचेर दवरलेलें आहा. जेन्ना दोतोर आमकां रिपोर्ट दिता तेन्नाय आमचेर दवरलेलें आहा. तो रिपोर्ट खरो पूण आतां आमचेर दवरलेलें आहा. आमी तें उतर जें कितें शिकल्या त्या उतराचेर आमी थीर रावता आमकां दिसती पडटा तें आमी सोत मानता त्या टायमार आमकां जें दोतोराचो रिपोर्ट आहा तें आमकां खरें दिसता, सोत दिसोंक लागता. प्रेज गॉड. तोहें तर आमच्या जिवितान घडटा जाल्यार हें जें खरेंपण आहा ती जाता फोट. कित्याक कितलेंय आमच्या जिवितान
दोतोरान रिपोर्ट दिलो पासून जाल्यार आमी ह्या उतराचेर ह्या स्वताचेर आमी रावपाक जाय. हें स्वत कितें सांगता तेजेरूच आमचें दान मन दवरपाक जाय. हें स्वत कितें सांगता आमकां जेजूच्या गायांनी आमी बरीं जाल्या म्हणल्यार आमी बरीं जाल्या. आमकां दिश्टी पडचें ना त्या टायमार. कित्याक स्वत आमकां दिश्टी पडना. दिश्टी पडटा ना. पूण जें कितें खरेंपण आहा तें आमचे कडेन उलोवंक लागता, आमकां दिश्टी पडटा. स्वत जावन आसा सासणीक. पूण जें खरेंपण आहा तें कितें तें सदां तोखतात तसलें ना. आतां सपोज कोण तर दोतोरागेर वयता, रुटीन चॅकअप आसता न्हू. सपोज आतां कोणाक शुगर प्रॉब्लम आहा जाल्यार कितले फावटी आमी टेस्ट करता? म्हयन्यान एकदां दोनदां चॅक करता न्हू. कितले फावटी करता वर्साक? आतां जे कोणाक डायबिटी आहा त्या मनशाचो हुस्को खूंय आसतलो? तेजेरूच आसतलो. कितले फावटी तो मनीस डायबिटी हें उतर आपल्या तोंडार उचात्ता? जायते फावटी घेता. म्हणून आमकां सुटका फावो जायना. कित्याक मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आसा. आतां सपोज तो मनीस वयता चॅकअपाक, 2 म्हयन्यांनी वयता वो 3 म्हयन्यांनी वयता, तो रिपोर्ट तोहोच आसता ना. कितें जाता? चेंज जाता न्हू. वयर खाला जाता. गोडेक सुबेज आसली ती आतां नॉर्मल जाल्या आसतली, गोडेक नॉर्मल आसली ती वयर चडल्या आसतली. पूण ती चेंज जाता. पूण देवाचें उतर कितें? चेंज जायना. देवाचें उतर सदां सेम. पूण तें आमकां दिश्टी पडना. आतां डायबिटी जेन्ना आमी चॅक करता तेन्ना आमकां लॅबॉरेटरीन कितें दिता? रिपोर्ट दिता न्हू. सगळें तेजेर बरयल्लें आसता. सो तें आमकां दिश्टी पडटा. पूण दिश्टी पडटा तेन्ना जोरी तर ती वयर खाला आहा जाल्यार तेन्ना आमच्या तोंडांसून उतर कसलें भायर सरोंक जाय? देवाचें. कित्याक जेजूच्या गायांनी हांव बरी जाल्या. जोरी तर त्या टायमार हांव म्हणटा म्हाजी डायबिटी हाय आहा, आतां कितें करूं? आमी चडशे कितें करूंक प्रयत्न करता? आमच्या जेवणाचेर आमी कंट्रोल करूंक सोदता न्हू. डायबिटीक हें बरें न्हू, तें बरें न्हू. आमी जायते फावटी आमी गुगल पासून करता कितें खावपाचें, कितें खावपाचें न्हू. आनी दोतोर सांगता तहेंच आमी करता. हें रॉंग न्हू. पूण आमी तर सारकें लिमिटान खाल्लें जाल्यार आमकां कितें वायट जातलें ना. देवान जें कितें रोचलां तें सगळें बऱ्याकूच रोचलां. पूण तेका मातशी सिस्टम आहा. सिस्टम आहा न्हू. चड खाल्लें तर आमी कितें खाता तें जाल्यार तें आमकां माल पडटलें. जरी तर आमी सारकें लिमिटान खाल्लें जाल्यार तें आमकां माल पडटलें ना. दोतोर सांगता तेंच्या शिक्षणा प्रमाणें ते आमकां सांगता. पूण आतां आमचेर दवरलेलें आहा. देवाचें उतर तर म्हाज्या काळजान आहा. देवान कितें रोचलां तें सगळें बरेपणाचें जाल्यार म्हाका कितेंच माल पडोंक जायना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. कितले जाणां सोयऱ्यांगेर बी वयता तेन्ना सॉफ्ट ड्रिंक दिल्यार पियेना? कित्याक साकर आसता न्हू तितून. आनी दोतोरान तर सांगलां साकरीचें खायनाका. प्रेज गॉड. कोत्ता न्हू आमी हें करिना. प्रेज गॉड. पूण आमी कितें करता तें सारकें. कित्याक आमचें दान मन हूंय आहा. दोतोरान कितें सांगलां पळय तेजेर तें माल पासून पडना जाल्यार आमची चिंतना जी आमी घडयल्या आमच्या मोतीन त्या प्रमाणें तें आमकां मालूच पडटलें. ते घोडेक आमकां माल पडचें ना आमी पियेली जाल्यार. पूण आमी आमचें मन आतां केजेर दवरलां? माल पडटलें. हांव पियेना. प्रेज गॉड. जायतीं जाणां साकर घालिनासतना पियेतात न्हू च्यायेक. पूण जेन्ना ती पयलींच पियेता तेंकां बरी लागता? बरी लागना. पूण जेन्ना ती संवय करता तेन्ना तेंकां साकर घालूंक ना पासून जाल्यार ती साकरेची लागता. कित्याक तेणी तांचें मन तहें केल्लें आहा. प्रेज गॉड.
तेच भाशेन जेन्ना आमी हें उतर घेवन आमच्या मनाची नवसोडणी कोत्ता तेन्ना आमच्याय जिवितान आमी सगळे बरें तेंच पळयतलीं. जर तर साकर घालूंक नासली च्या साकरेची लागता ते कित्याक लागून घडटा? कित्याक आमी आमचो मायंडसेट चेंज केला. तेच भाशेन जें कितें आमच्या जिवितान घडलां ओ कितें पास्ट आहा जे मेरेन आमी आमच्या मनाची नवसोडणी करिना ते मेरेन आमी कितेंच बरेपणाचें पळोवचिना. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. जायते फावटी आमकां दोतोर सांगता न्हू हें करिनाका तें करिनाका. सीक आसता तेन्ना कितें सांगता? एडवायस दिता न्हू 4 दीस कितेंच करिनाका म्हणटा न्हू. प्रेज गॉड. आमी तें सारकें मानून घेयना पूण जेन्ना देवाच्या उतराक येता आमी तेन्ना आमकां तें मानून घेवपाक कित्याक आगवाड जाता? कित्याक आमकां आजून पासून खबर ना की तो अधिकार आतां आमकां दिला आनी जी पदवी आहा ती आमच्या भितर वस्ती कोत्ता. जरी तर आमकां खबर आहा जाल्यार आमकां अधिकार दिला आनी ती पदवी आमच्या भितर वस्ती कोत्ता. दोतोर कितें सांगता तेजेर आमी आनीक चिंतना घडोवची ना पूण देवाचें उतर कितें सांगता तेंच आमी फायनल म्हणटलीं वो तेजेरूच आमी आमची चिंतना घडयतलीं. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता. हें आमच्या जिवितान घडटा न्हू घडना. जायते फावटी आमी रिपोर्टाचेर इतलें दानमन दवरता आनी तें रुटीन चॅकअप जेन्ना आसता तेन्ना टायम टू टायम आमी वयता न्हू कित्याक आमकां आतां हुस्को हाय जाल्या काय लो जाल्या. बरें एक सांगात म्हाका जेन्ना चॅकअपाक वयता तेन्ना तुमच्या मतीन कितें येता? बरी आसतली काय वाडल्या काय जायना हें जाता न्हू. प्रेज गॉड. पूण त्या टायमार आमी कितें उलोवंक जाय? देवाचें उतर. आतां कोंकणीन नोको हांव पूण इंग्लिशीन कितें म्हणटा? एवरी ऑर्गन एवरी टिश्यू ऑफ माय बॉडी इज फंक्शनींग द वे यू क्रिएटेड. जेन्ना तुका दिसता तुज्या कुडीन कितें असोत काय आहा पूण जेन्ना तुजें तोंड उगडून तूं हें उतर उलयता एवरी ऑर्गन एवरी टिश्यू ऑफ माय बॉडी इज फंक्शनींग द वे यू क्रिएटेड देर इज नो माल फंक्शन. जेन्ना आमी हें उतर उलयता ते परिस्थितीन जाल्यार हेंच उतर घडटलें. जरी तर तुज्या कुडीन कितें जातालें जाल्यार तें आनीक जातलें फुडें ना. केन्ना जातलें? जेन्ना तूं हें उतर उलयनाय. तुका कितें जाता तेजेर आमी आमची चिंतना घडयता तेन्ना तेंच घडटलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सजमता सजमना जाल्यार विचारात मागीर सजमता. प्रेज गॉड. सो कोणाक दिला अधिकार? आमकां दिला. सो आमी घेवंक जाय न्हू तो अधिकार? घेता न्हू. प्रेज गॉड. आतां घेवंक सुरवात करपाक जाय. जायतो टायम वेस्ट केलो न्हू आमी. जाणा जावन आमी रावल्या. कित्याक म्हणून रावल्या? देव कोत्तलो पूण देव आनी कितें कोत्तलो? तेणें ऑलरेडी करून दवरला. तो आनी कितें जें कितें तेणें केलां तें आनीक तो कोचचो ना. सो आतां आमी आमच्या मनाची नवसोडणी करपाक जाय आनी तो अधिकार घेवपाक जाय. जें कितें आमकां दिसता आमच्या जिवितान ज्या वाठारान आमकां आकार ना काळोख आहा त्या वाठारान आमी देवाचें उतर घेवन हें उतर उलोवचें पडलें. जें आमी उतर देवाच्या उतरा प्रमाण उलयतलीं तेंच आमच्या जिवितान घडटलें. कित्याक आमी उजवाड उलयता. जे भाशेन देव उलयलो उजवाड जा आनी थंय उजवाड जालो. आमकां तर आमच्या जिवितान उजवाड पळोवंक जाय जाल्यार आमी तोच उजवाड उलोवंक जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आमी तर उलयना आमी तर अधिकार घेयना जाल्यार आमकां कितें फायदो जातलो? ना. आमीच आमकां लुसकोण करून घेता. जें आमकां फुकट दिलां तें आमी वेव्हारान घालिना. जें आमकां फुकट दिला अधिकार घेवपाक. जायते फावटी आमच्या कुडीन दूख जाता. ती दूख उलोवंक लागता न्हू आमचेशी.
आमकां जें कितें आमी कोत्ताले तें आमकां करूंक जायना. त्या टायमार आमी कितें उलोवंक जाय? देवाचें उतर उलोवपाक जाय. त्या टायमार आमी अधिकार घेवपाक जाय. आमी एकदां घेता आनी मागीर म्हणटा ना जावचें ना. जेन्ना आमी आमची मनान तीच कल्पना करता देवाच्या उतरा प्रमाणे आनी अधिकार उलयत रावता तें घडोवन येवपाकूच जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. सो आतां आमी जेनेसीस 1:26 या. हिंगासर कितें म्हणटा? देन गॉड सेड लेट अस मेक मॅन. देवान कितें म्हटलें? आमी आतां मनशाक रचुया. इन आर इमेज आफ्टर आ लायकनेस एंड लेट देम हॅव डोमिनियन. डोमिनियन म्हटल्यार कितें? अधिकार. सो कोणाक दिला अधिकार? आमकां दिला. प्रेज गॉड. पण पयलें कितें म्हणटा देव? Then God said, let us make man. Let us make man म्हटल्यार कितें? देवान एकल्याकूच मनशाक घडले ना. कोण कोण आसले? बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. तेका लागून तेणें अज म्हटलें. तेणें म्हणोंक ना, देवान म्हणोंक ना लेट मी मेक. मी म्हटलेलें जाल्यार तो एकलोच आसलो न्हू. पूण तेणें म्हटलें लेट अस मेक. आमी करुया. कोणाक रचून हाडया? मनशाक. आनी कहो रचपाचो आसलो देव मनशाक? आपल्या सारकेलो आनी आपल्या रुपाचो. आतां जेन्ना देवाचें उतर म्हणटा आपल्या सारकोलो आनी आपल्या रुपाचो म्हटल्यार आमी देवा भशेन दिसता? आमी रुपान देवा भशेन देवाक पयला तुमी? कोणे तरी पयला? आत्म्यान. जेन्ना देवान म्हटलें इन आर इमेज आफ्टर आर लायकनेस म्हटल्यार आमचे आत्मो. तेणें आमचो आत्मो आपल्या भाशेन रचला. प्रेज गॉड. एंड लेट देम हॅव डोमिनियन. कितें म्हणटा? लेट मी म्हणटा लेट देम हॅव डोमिनियन. लेट देम म्हटल्यार कोण आतां? आमी सगळीं रचना. सो कोणाक दिला अधिकार? आमकां दिला. Over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over the livestock and over all the earth and over every creeping thing that creeps upon the earth. कोणाक दिला दोनी पण? आमकां दिला. कोणाचेर दिला? मनशाचेर. मनशाचेर न्हू. मनशाचेर दिवंक ना. मागीर आमी अधिकार मनशाचेर कित्याक घेता? घेना तुमी अधिकार? तूं हें कर, तूं तें कर आमी म्हणना? म्हणना? म्हणटा न्हू. पूण हिंगासर कितें म्हटलां? कोणाचेर घे अधिकार? मोनजातीचेर, सुकण्यांचेर, जी देवान रोचल्या तेचेर न्हय मनशांचेर. पूण आमी हूंय चुकता. पूण देवान सांगलां मनशांचेर घे. हें आतां सुरवातेक थावन. सो देवान तर सांगूंक ना जाल्यार आमी कित्याक मनशाचेर घेता? सगळीं आसतात. ओके, वळख नासली पयलीं. पूण आजून पासून तुमकां दिसता आमी मनशाचेर अधिकार घेयना? सुरवात केल्या. प्रेज गॉड. पूण खऱ्यांनी देवाक जाय आमी अधिकार घेतलेलो मोनजातीचेर. पूण आमी चूक खंय केल्या? मनशाचेर घेवन. जें देवान सांगोंक ना तें आमी केलां. आनी केन्ना आमी तशें करता? जेन्ना आमकां दिसता आपुणूच खरो तेन्ना आमी करूंक पावता. पूण देव म्हणटा हिंगासर मोनजातीचेर अधिकार घे. कितले फावटी आमी मनशांचेर घेतला? जायते फावटी घेतला. तेन्ना आमकां उतराची सोजमणी नासली. पूण आतां आमी शिकता
शिकता न्हू आमी सगळीं शिकता. आमी कोणूच परफेक्ट ना. फकत कोण परफेक्ट? जेजू. जेजू परफेक्ट. आमी कोणूच तेज्या भाशेन परफेक्ट ना. पूण आमी शिकता. जें कितें आमी शिकता तें आतां आमी वेव्हारान घालपाक जाय. प्रेज गॉड. जोरी तो देवाचें उतर म्हणटा मासलेचेर, सुकण्यांचेर, जें सगळीं जनवरां सकयल चलता तेंचेर अधिकार घे, जाल्यार आमी तेंचेरूच अधिकार घेवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. आयसून तुमी घेतिले न्हू अधिकार तेंचेर, मनशांचेर. हां, जनवारांचेर. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. अधिकार घे म्हटल्यार तेजेरूच आमी अधिकार घेवपाक जाय. आमी अधिकार मनशांचेर घेतला आसतलो जेन्ना आमकां ह्या उतराची वळख नासली, वो हें उतर कितें सांगता ती आमकां जाणवाय नासली. पूण आतां आमकां उतर कितें सांगता ती खबर आहा. जाल्यार आमी आनीक मनशांचेर अधिकार घेवंक जाता? ना. कित्याक सगल्यांक जी रोचल्या ती देवान आपल्या सारकेली आनी आपल्या रुपाची रोचल्या. सगल्यांक म्हणटा. जेन्ना ताणें मनशाक रोचून हाडलो तेन्ना सगल्यांक म्हणटा ताणें रोचल्या. कोही रोचल्या? इन हीज इमेज एंड हीज ओन लायकनेस. ताज्या भाशेन आनी तेज्या रुपा प्रमाणे तेणें आमकां रोचल्यान. पूण तेज्या भाशेन म्हणटाना आमकां तेणें आत्म्यान रोचला. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सो आतां आमी अधिकार घेवंक जाय मनशांचेर न्हय. जें आमी केलां ती आमची चूक आसली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. 28. अठ्ठावीस कितें म्हणटा? अँड गॉड ब्लेस देम अँड गॉड सेड टू देम. कोणाक आशिर्वादान बोल्ले देवान? कोणाक बेसावान बोल्ले? आमकां. सुरवातेक कोणाक? आदाम आनी एवेक. आनी मागीर ते चालूच उरले न्हू. प्रेज गॉड. And God blessed them and God said to them, be fruitful. Be fruitful. Be fruitful म्हणल्यार कितें? फळादीक. वाडात आनी चोडात. And be fruitful and multiply and fill the earth. म्हणजे आमकां देवान आशिर्वाद दिला कसलो? वाडपाक आनी चोडपाक. आमी फळादीक जावपाक. जोरी तर देवाचें उतर आमकां आशिर्वाद दिवन म्हटलां सुरवातेक सावन बी फ्रुटफूल, बी मल्टिप्लायड, जाल्यार आमच्या जिवितान तें फळ आमी पळयतलींच. केन्ना पळयतलीं? जेन्ना आमचें दान मन ह्या उतराचेर आहा. हें उतर म्हणटा बी फ्रुटफूल एंड मल्टिप्लाय. फळादीक जा आनी तूं वाड. सिस्टर कोंकणीन वाच. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हटलें. कोणाक म्हटलें? ओके. चोडात आनी वाडात. प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताकाल दवरात. समुद्राच्या मासल्यांचेर, अंतराळा वेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजातीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. सो देवान आशिर्वाद घालून कितें म्हटलें? वाडात आनी चोडात. वाडात आनी चोडात म्हटलां. आनी जी प्रितूम आहा ती बरात. म्हळ्यार कितें सोजमणी मेवता आमकां ह्या उतरांसून? कोण सांगूंक शकता? बी फ्रुटफूल म्हणटा बी मल्टिप्लायड अँड फील दी अर्थ. कितें सोजमणी येता आमकां? आशिर्वाद दिला आमकां. प्रेज गॉड. आशिर्वाद दिला कितें? वाडोंक आनी
चोडोंक. पूण जायते पावटी आमकां हें दिसता की आमच्या जिवितान कितेंच फळादीक जावचें ना, वो आमकां आनीक वाडपाक, आमची सोसोत जावपाक आनीक आमकां हय आमच्या मोतीन येवन उलयता न्हू, सैतान आमकां मोतीन घालता न्हू, पूण जोरी तर आमी ती फोट मानून घेता जाल्यार तेंच आमच्या जिवितान घडटलें. पूण जेन्ना आमी ही फोट जी सैतान आमच्या मोतीन येवन घालता तेन्ना आमी थीर रावपाक जाय ह्या उतराचेर. कित्याक देवान म्हटलें बी फ्रुटफूल, आशिर्वाद घातलो. सो आशिर्वाद घातला जाल्यार तो आशिर्वाद आमी पळोवपाक जाय न्हू आमच्या जिवितान. वाडात आनी चडात म्हणटा. सो आमच्याय जिवितान आमी देवान ऑलरेडी आमकां आशिर्वादान बोल्ल्या. कसलो आशिर्वाद? वाडपाक आनी चडपाक. पूण जायते पावटी सैतान येवन आमकां सांगता, आमच्या मोतीन घालता, तुजें आनी कांय बरें पडना, तुजें वाडोंकूय जायना आनी चडोंकूय जायना. पूण जेन्ना आमी ह्या उतराचेर थीर रावता, आमी खऱ्यांनीच मानून घेता की देवान आमचेर आशिर्वाद घातला, वाडपाक आनी चडपाक तें घडोवन येवपाकूच जाय. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. केन्ना केन्ना आमकां टायम लागता, टायम लागना, पूण जेन्ना टायम लागता तो बऱ्याक आमकां पडटा वो आमच्या लुकसाणाक पडटा? आमच्या बऱ्याक पडटा. कित्याक त्या वाठारान आमी आनीक स्ट्रॉंग जाता, देवाच्या उतराचेर आमी रावता. प्रेज गॉड. आतां आमकां भावार्थ आहा ह्या उतरान, पूण आमकां पाशियेंस ना, पाशियेंस ना आमकां. आमी रावल्यान केन्ना जातलें केन्ना जातलें जाल्यार तें घडोवन येतलें? केन्ना जातलें म्हणून ही चिंतनाची आमी कल्पना कोत्ता जाल्यार आमी आजुनूय मानून घेवंक ना की देवान आमकां ऑलरेडी आशिर्वादीक केल्या. डिफरन्स आहा न्हू, आशिर्वादीक केलां आनी आमी केन्ना पळयतलीं आमच्या जिवितान. जोरी तर हे दुबाव येता आमच्या मोतीन, केन्ना जातलें कशें जातलें, जाल्यार हेजेर आमकां कळोन येता की आमी आजुनूय मानून घेवंक ना. कितें घेवंक ना? की देवान आमकां आशिर्वाद घातला आनी आमकां वाडात आनी चडात म्हटलां पळय तेचेर. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. आनी मागीर पोत्तून हिंगासोर म्हणटा न्हू, बी फ्रुटफूल अँड मल्टिप्लाय अँड फील दी अर्थ म्हणटा. कितून बोर म्हणटा प्रितोम? आमच्या भुरग्या बाळांनी, आमच्या भुरग्या बाळांनी. पूण जोरी तर आमी चिंतना घडयता भुरगीं जायना भुरगीं ना, जाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी उलयता. देवाचें उतर म्हणटा देवान आशिर्वाद घालून म्हटलें वाडात आनी चडात. जोरी तर आमी ह्या उतराचेर आमी थीर रावल्या, ह्या उतराचेर ह्या उतरा प्रमाणे आमी आमच्या जिवितान अधिकार घेवन ह्या उतरा प्रमाणे तर उलयल्या जाल्यार हें उतर घडोवन येवंकूच जाय. तें ऑलरेडी हा, खंय हा? आत्मीक वाठारान हा. पूण जितल्या मेरेन आमी अधिकार घेयना, जितल्या मेरेन आमी ह्या उतराचेर अधिकार घेवन आमी उलयना आमकां जाय तें, आमकां तें दिसती पडचें ना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. And subdue it and have dominion over the fish of the sea and over the birds of the heavens and over every living thing that moves on the earth. So इंगासोरूय कितें म्हणटा, जें आमी पयलें घेतलां जेनेसीस 1:26 त्याच प्रमाणे हेजो सेकंड हाफूय म्हणटा अधिकार घेयात, अधिकार घेयात म्हणटा. सो आतां आमी हें उतर घेवन अधिकार घेवचो पडलो. आमच्या जिवितान आतां आमी कितें जालां तें फाटीं दवरून आमकां कितें जाय तर देवाच्या उतरा प्रमाणे तर आमी पळयतलीं जाल्यार ह्यो अधिकार आमी घेवंकूच जाय. प्रेज गॉड. तेच भाशेन जेन्ना दुयेंस पिडा आमच्या जिवितान येता तेन्ना आमी अधिकार खऱ्यांनीच घेता काय? वो आमी दोतोराचो रिपोर्ट सांगता तेजेरूच आमचें धान मन दवरलां. वो तो रिपोर्ट आमचे कडेन उलयता. दोतोर आमकां कितले फावटी सांगता रिपोर्ट? एकूच फावट सांगता न्हू. तुमकां फोन करून तो बोतून पोतून सांगता. मागीर तुमचें धान मन तेजेर चिंतना कित्याक घडयता? कित्याक
आमच्या मोतीन ती चिंतनां घडोवंक पावता कित्याक आमीच त्या चिंतनांक येवकार दिता पोत्तून पोत्तून तेजेर नियाळ करपाक. पूण खऱ्यांनी देवाचें उतर कितें म्हणटा केजेर आमचो नियाळ आसपाक जाय. देवाच्या उतराचेर केन्ना रातचो दीस आनी रात. पूण आमची आतां सिस्टम हिंगासर आमी चेंज केल्या. दीस आनी रात आमी दोतोरान कितें सांगलां तेजेर नियाळ केला. प्रेज गॉड. खरें न्हू हें. आमकां हांसोंक येता कित्याक आमी तशें कोत्ता. प्रेज गॉड. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी अधिकार घेता तेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणेच कोत्तेली. देवाचें उतर म्हणटा दीस आनी रात नियाळ कर. हें सुमूर्तीचें पुस्तक तुमच्या वोटांचेर आसून दी. कितलें आहा हें सुमूर्तीचें पुस्तक आमच्या वोटांचेर. ताका लागून तुमकां विचारलां हांवें. दोतोर तुमकां घरा फोन मारता पोत्तून पोत्तून सांगता तें चिंतनां घडोवपाक ना. ताका कितें दुसरें आनी काम ना. पूण आमीच ती चिंतनां घडोयल्यान त्याच टायमार तर आमी अधिकार घेवन म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव हें दोतोर कितें उलयलां तें कॅन्सल कोत्ता जाल्यार तेंच घडटलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. जाल्यार लास्ट वीक कोंकणी रिट्रीट जाल्ली न्हू. तेन्ना फ्रायडे स्टार्ट जाता न्हू. आतां हांव तयारेन आहा येवपाक. पूण बेरेस्तारा दीस कितें जाता. बेरेस्तार न्हू मंगळारा दीस अहें एक परिस्थिती येवपाक लागता की घोवाक म्हाज्या खूब दूख जाता सायडीच्यान. ताका इतली दूख जाता ताका उठोंक जायना बसोंक जायना कांय ना. उतर उलयली तरी पूण कांय जायना. पूण हांवें म्हाजें दान मोन उतराचेरूच दवरलें. जेन्ना ही परिस्थिती येयली की ताका रातीक डॉक्टरागेर वचत पडलो. हांव म्हणना दोतोरागेर वचोंक जायना आमी वचोंक जाय कित्याक तांकांय विजडम दिल्या. देवानूच दोतोर केल्या न्हू. सो तांकांय विजडम दिल्या. जेन्ना ताका ती दूख जावंक लागली जेन्ना ताका हेल्थ सेंटरान येलो रातचो तेन्ना डॉक्टर म्हणूंक लागलो ताका मसल पूल जाला. मसल पूल म्हळ्यार समजता पेन येता न्हू मसल पूल आनी ताका सुजूय येयल्ली वय. सो दोतोरान कितें इंजेक्शन्स दिली आनी म्हणल्यार तुका त्रास जाता जाल्यार फाल्यां यो. पूण जेन्ना आमी घरा पावली तेन्ना ताका आनीक सुबेज जावपाक लागलें. तेज्या पयलीं दूख जाता म्हणून हांवें कितें केलें बरें तेल तापयलें आनी तेल कुशीन काडलें आनी ना म्हटलें. पूण म्हाका खबर नासलेली तें कितें पळय तें ना म्हणून जे हेल्थ सेंटरान गेल्लीं थंय आमकां सांगूंक ना कित्याक तें वखोंक जायना. पूण जेन्ना आमी दुसऱ्या दोतोरा कडेन गेलीं दुसऱ्या दिसा तेन्ना आमकां कळोन येयलें तें सोरपीण. पूण म्हाका खबर ना सोरपिणीन इतली दूख जाता. एक बायल गोरबेस बायल आसता न्हू तोहे सारको तो तोडबडटालो. पूण म्हाका खबर ना. जेन्ना त्या दोतोराशी आमी गेलीं त्या दोतोरान पळोवनूच सांगलें आनी त्या दोतोराक सांगलें आमी राती गेल्लीं इमर्जन्सीक तेणें मसल पूल. तोय बेजार जालो. तो म्हणूंक लागलो तें दोतोर जावन तांकां कळना हें दिसती पडटा सारकें. पूण त्याच टायमार म्हाका एके भयणीची टेस्टमनी उगडास येयली. जेन्ना दोतोरान तें उतर आपल्या तोंडानसून भायर काडलें तेन्ना हांवें म्हटलें तूं हिंगासरूच मोत्तेली. तूं आनीक वाडची ना आनी चोडची ना. तुका जेजूच्या नांवान हांव हुकूम घालता. प्रेज गॉड. आनी दोतोरान मागीर ताका मेडिसीन दिलें आनी ताका पोंतूय दवरचें पडटा. डायट आहा ताका तेलाचें कांय करूंक जायना घरान कांय फ्राय करूंक जायना कांय ना. सो आतां ताका जें जेवण आहा तें आमकांय. प्रेज गॉड. पूण रोखडीच रिकवरी जाली कित्याक त्या टायमार हांवें अधिकारान उलयली. पूण हांव सरप्रायज जालें की इतली दूख जाता म्हणून. आयकलां हांवें
ते दुयेंसाचें आयकलां जाता चोडटा भोंवता आनी ती जॉयंट जावंक जायना पूण जेन्ना आमी अधिकार घेवन ताका हुकूम घालता जेजूच्या नांवान की तूं थींच मुनानसून मोत्तेली आनी तूं वाडची ना आनी चडची ना तेंच आमी पळोवंक पावता खऱ्यांनीच जितलें ताका येयल्ली न्हू थिंगोरूच ती स्टॉप जाल्या कित्याक देवाच्या उतराक पदवी आहा देवाचें उतर पदवेन भरलेलें मागीर ताका सांगलें 2 दीस रेस्ट कर वाऱ्याक वचनाका ओके आमी देवाच्या उतरान हा म्हळ्यार दोतोर सांगता तें आमी मातशें केन्ना आयकोंक जाय न्हू कित्याक तें जालां तें तोहेंच ताका वारें उत्पन्न हें म्हणटात 2 दीस जाले तिसऱ्या दिसा गेलो कामाक आनी त्या दिसा पावस चड सारको कामाक भायर सरलो जाल्यार 8-7 दिसांनी कामाक गेलो सगळ्याक उदक भरलां सगळ्यो वाट्यो पयल्यो सगळ्याक उदक भरलां मागीर फोन केलो आनी सांगलें वाट ना वचपाक येवपाक कामाक सो तेणें सांगलें काम करता तेणें सांगलें तूं घरा वच येनाका मागीर ट्यूजडे कामाक गेलो ट्यूजडे सगळें शांत जालें भाव तेंच सांगतालो न्हू पयल्या सेशनान आमकां पावस गरजेचो पूण हिस्पा भायर अनलिमिटेड पडलो जाल्यार तो आमकां वायट जाता आमकां तो त्रास हाडटा डिस्ट्रॅक्शन हाडटा आनी आतां तो तूं पयशी जाल्यार तेजें सगळें क्लियर दोतोरान सांगलें तशें आमी केलें पूण दोतोराचेरूच आमी रावंक ना देवाच्या उतराचेर आनी म्हाका जाणा जावपाक जाय आसली ती कशी जाता पळय ती आमकां जाणवाय ना न्हू सो दोतोराक हांवें दिसलें डॉक्टर हेका कारण कितें जावपाक सो दोतोर म्हणूंक लागलो ती वाऱ्यान आहा म्हाका हांसोंक येवंक लागलें वाऱ्यान आहा म्हणजे वायरल ती आतां जाता अशें म्हटलें तेणें पूण तेन्नाच कितें केलें हांवें कॅन्सल केलें जें कितें दोतोर उतर उलयलां तें हांव कॅन्सल करता ती कोणाकूच आनीक वायट कोची ना प्रेज गॉड जोरी तर आतां हांवें दोतोरान सांगलां तितलेंय केल्लें आनी अधिकार घेवंक नासलो आनी मेडिसिनाचेरूच हांवें दवरलेलें आतां तो मेडिसिना उद्देशी तो बरो जातलो पूण अधिकार घेवंक ना देवाचें उतर उलोवंक ना जाल्यार हें स्वयंभाव व्हडतें जें फास्ट जालां तें हांव पळोवंक पावता आसलीं ना प्रेज गॉड थँक्यू जिसस हालेलुया सो हो अधिकार घेवपाक भोव गरजेचो तें कसलेंय दुयेंस जायना पूण संवसारा प्रमाणे म्हणटात की ती जॉयंट जाल्यार मनीस मोत्ता पासून म्हणून त्या टायमार तर हांवें ती चिंतना घडयल्लीं जाल्यार एक टायम तेंच घडटा आसलेलें पूण हांवें जाता तितलें देवाच्या उतराचेर नियाळ केलो जेजू तुज्या गायांनी तो बरो जाला प्रेज गॉड आनी रोखडो 4 दिसां भितर क्लियर सगळें क्लियर हें कशें घडलें देवाच्या उतरान ताका लागून हो अधिकार घेवप भोव गरजेचो हांव म्हणना दोतोराशी वचनाका वचोंक जाय पूण आमी तेजेरूच चिंतना घडोवंक जायना दोतोरान कितें सांगलां आमकां देवाचें उतर आहा आमकां हतियार आहा देवाचें उतर त्या प्रमाणे आमी आमच्या मनान चिंतना घडोवपाक जाय प्रेज गॉड आतां तें जालें लास्ट फ्रायडे ओके आतां ह्यो रितीर येयलो काल हांव येवपाचें आसलें पूण पावोंक ना कित्याक पावोंक ना पावसाक भियेल्यार जाता आमी पावसाचे दीस पावस येतलो वयतलो प्रेज गॉड फ्रायडे जावच्या पयलीं 2 दीस आदीं आमगेर माजोर आहा तें माजोर सीक पडलें म्हटल्यार हांवें केन्नाच म्हाज्या जिवितांत पळोवंक ना माजोर अहें रोडटा पळय तें तेन्नाय कितें केलें अधिकार घेतलो जेजूच्या नांवान आनी जेन्ना अधिकार घेतलो तेन्ना तें माजोर सारकें वोंकोंक लागलें सगळें कितें हांव नको सगळें वोंकोंक लागलें ओके तें जालें 2 दिसां उपरांत आमकां कळोन येयलें की तेजें मुतपाचें बंद जालां आतां मन जात ती न्हू ताका सोडूं येता तशें
ना पोसला म्हणटात आमचो कायदो, जरी तर ताका पोसूंक नासल्यार आमचो कायदो नासलो. पूण जेन्ना ताका डॉक्टरा कडेन गेलें, डॉक्टरान सांगलें तेजें मुतपाचें बंद जालां, इमिजिएटली तेजी सर्जरी करची पडटली. सो पोर तेजी पोर थर्सडे तेजी सर्जरी जाल्या आनी ताका कितें घातलां मनशा बरोस जानवरांक पासून ट्रिटमेंट मेवता. ताका कसलो ट्यूब घालून युरीन पास करता थंय ट्यूब घालून ताका आतां तो ट्यूब ओपन करचो पडटा. ताका कितली दूख जाता आसतली. आमकां तरी आमकां सांगोंक तोंड आहा, तांकां तोंड आहा ना. आनी ताका आतां 5 दीस घरा कडेन रुमान बंद करून आनी तो कोणाकूच हात लावंक दिना. ती कोण दोगां आहा तांकां तो हात लावंक दिना. जेन्ना आयज हांव सकाळीं भायर सरली म्हाका फोनार फोन घरा कडसून, तो आमकां आयकोना, तो आमकां नाक्षो मारूंक येता म्हणून. पूण हांव ताका जेन्ना हात घालूंक वयता तेन्ना कितें करता, ताका पयलें शांत करता, प्रेझेंट टंग्स करता आनी सोरेस्पराचो आत्मो तेजेर हा म्हणटा, देवाचो फावर म्हजेर हा, तो म्हाका कितेंच वायट करचो ना. ताका दूख जाता भितरसून, पूण तांकां तोंड ना सांगपाक. पूण तोंड ना म्हणून ताका तो सोडूं येता ना. ताका टायम टू टायम मेडिसन, टायम टू टायम तेजो तो ट्यूब ओपन करून ताका जे तेजे 2 दिसाचे पळय मूत आडवल्लें ताका तेजो ब्लॅडर आसता न्हू तो फुटपाक पावल्लो. पूण म्हाका जाल्यार दिसता हें उतर उलयलें म्हणून देवानूच ताका साल्वार केलो. कित्याक दोतोरान पासून म्हटलें जेन्ना ताका येलो तेन्ना, दोतोर म्हणटा न्हू तुमी लकी, पूण आमी लकी उतर करूंक जाय. तिणें म्हाका सांगलें यू स्टार्ट प्रेयींग, तूं मागणें कर. तेजें कंडिशन सारकें ना आनी आपूण गॅरंटी दिना. आतां हांव म्हाज्या जिवितान कितें पळयतां, मनशांक एक सायन मारता ती पयली हांवें, दोतोर आपल्याचेर घेयना. आतां माजराकूय सायन मारची पडली. कित्याक दोतोर म्हणटा आपूण आपल्याचेर घेयना आनी हिंगासर तर जायना. पयलें एका कडेन येल्लें, एका कडसून आनी हूंय धाडलें, हिंगासरूय तर जायना जाल्यार ताका आनी हूंय धाडटा. त्याय टायमार अधिकार घेतलो जेजूच्या नांवान सगळें हांव स्वत मानता हिंगासर जालें म्हणून. आनी तोहेंच घडलें. सगळें जालें. दोतोराक विचारलें दोतोर जालें न्हू, वय वय जालें, इट्स डन. हांवें म्हणलें थँक्यू जिजस. दोतोर म्हाकाच पळोवंक उरली, थँक्यू जिजस म्हटलां म्हणून. प्रेज गॉड. सो ह्या माजराच्या जिवितान तर हें उतर काम करता. आमच्या जिवितान कितलें काम करतलें, पूण आमी अधिकार ताका आतां सोजमना, ताका जाणवायना, ताका सोजमणिना. पूण जेन्ना अधिकार घेतलो तेन्ना ताका तें उतर काम केलें. प्रेज गॉड. सो अह्यो परिस्थिती येता, ते परिस्थितीन आमी दामून रावपाक जाय ना. आमी आमकां कितें जाय तें उलोवपाक जाय. जेजून कितें करून दवरला तेज्या प्रमाणे आमी अधिकार घेवपाक जाय. जेन्ना आमी पदवेन तो अधिकार घेता तोहेंच घडटलें. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. आतां म्हाज्या मतीन कितें जाता, लास्ट फ्रायडे गोवाचें जालें, ह्या फ्रायडे हेजें जालें, चलता तरी कितें. पूण आतां म्हाजेर दवरलेलें आहा, हांव चिंतना तें आतां सैतान घेवन येयला तेजेर घडयता ओ देवाच्या उतरा प्रमाणे हांव उतर उलयतां. सो हांवें म्हटलें तो हें कांयच ना, सगळें शांत जालां आनी तुका आनी कसलोच अधिकार ना भितर सरोंक. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो अह्यो परिस्थिती येता, पूण आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी कित्याक अधिकार घेवपाक. अधिकार घेवपाक जाय आमी. ते फुकट देणें आमकां दिलां. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सो अधिकार घेतकूच आमकां तें दिसोंक लागतलें. कित्याक उतर आमकां दिसना, उतर सदां काल सेम, पूण जें कितें फॅक्ट्स आमच्या जिवितान येता तें आमकां दिसती पडटा, तें आमचे कडेन उलोवंक लागता,
ते चेंज जाता. जोरी तर आतां हांवें म्हाजें दान मोन घोवाक कितें जालां तेजेर दवरलेलें आनी उतर उलोवंक ना जाल्यार ते घोडेक वाडटा आसलें. पूण जेन्ना अधिकारान ताका हुकूम घातलो, कोणाच्या नांवान घातलो? जेजूच्या नांवान घातलो, तेन्ना तें थींच मेलें. भायल्यान दिसतालें पूण आमी सोत मानलें की तें भितरसून मरोन मुनानसून उमटोन पडलां. जे भाशेन जेजून त्या अंजिराच्या झाडाक शिराप घातलेलें तेच भाशेन आमी ह्या दुयेंसाक शिराप घालपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. सोजमोता कितलें भोव गरजेचें अधिकार घेवप. हांव चिंतून येवंक नासलें हें हांव शेअर कोत्तलें म्हणून, पूण पवित्र आत्म्यान म्हाका उगडास केलो. थँक यू जीसस. कित्याक आमी अहें दुसऱ्यांची आयकोन आमी शिकतात. जें उतर दुसऱ्याच्या जिवितान काम कोत्ता तेच प्रमाणें तें उतर आमच्याय जिवितान काम कोत्ता. कित्याक उतर जावन आसा पोदवेचें. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. इतले पासून सजमलें. प्रेज गॉड. सो आतां आमी प्रोवर्ब्स 18:21 या. कितें म्हणटा म्हणणेचें पुस्तक? जिबेचेर खोऱ्यांनीच आहा जिबेचेर. कितें उलयता आमी चडशे? सजमोंक ना. प्रेज गॉड. तेका लागून हिंगर उतरूच आमकां सांगता मरण आनी जिवीत खूंय आहा? जिबेर आहा. प्रेज गॉड. कितें म्हणटा? डेथ एंड लायफ आर इन द power of the tongue, and those who love it will eat its fruits. Sister was Konkanin. जिवीत आनी मरण खंय आहा? जिबेचेर आहा. कोंकणी पवित्र पुस्तकार म्हणटा जिवीत आनी मरण आनी जिवीत आनी मरण. पूण इंग्लीश कितें म्हणटा? डेथ एंड लायफ. कित्याक पयलें डेथ? कित्याक चडशें आमी मरणाचेच उतर उलयता न्हू. उलयना आमी? प्रेज गॉड. डेथ एंड लायफ आर इन द पावर ऑफ द टंग, एंड दोज हू लव इट विल ईट इट्स फ्रुट्स. म्हटल्यार कितें? मरण आनी जिवीत आमच्या जिबेर आहा. आनी जो कोण तें उलयता तेजीच फळां आमी खातेलीं. कित्याक म्हणटा तेजीच फळां आमी खातेलीं? उलयता तेच आमच्या जिवितान घडोवन येतलें. फॉर एग्जाम्पल आतां आमी एक बी घेतली म्हूण काजवाची बी, ती रोयली, ती वाडोन व्हडलें झाड जालें. कितें आमकां मेवतलें? आमे न्हू? काजूत? शुअर. पूण जोरी तर ती बी आमी येयली आनी ओही मेजार दवरली, खूंय दवरली घरा भितर, ती रुजोन येतली? तेका रुजोन येवपाक पदवी खूंय आहा? मातयेन आहा. तेच भाशेन हें उतर जावन आसा पदवेचें. जेन्ना आमी हें उतर आमच्या काळजान ओंपता तेन्ना तें रुजोन येता. जें उतर आमी उलयलां तेंच उतर आमच्या जिवितान घडटलें. आतां आमचेर दवरलेलें आहा आमी कितें उलयता. आमी जिवीत उलयता वो मरण उलयता? मरण उलयता. आतां उदाहरण, जेन्ना घरान उदाहरण मुयो बी येता तेन्ना आमी तेंचेर अधिकार घेता? आमकां घेवं येता अधिकार तेजेर? जाता न्हू, पूण आमी घेता? वो आमी हिंचो पावडर तेंकां मारूंक बरो तेजे आमी सोद काडिना?
काडटा न्हू तुमी काडटात कितें सोदून काडटा पावडर बी कसले बरें ते मुयांक जरी तर आमी अधिकारान जेजूच्या नांवान त्या मुयांक हुकूम घातलो जाल्यार ते वसोंकूच जाय हें हांवें म्हाज्या जिवितान अणभवलां जेन्ना घरान सोरोप येयल्लो व्हडलो तेन्ना हांवें म्हणलें जेजूच्या नांवान भायर सरोन वच हें घर जावन आसा जेजूचें तो आप गेलो म्हटला न्हू जेनेसीस 1:28 1:26 आमकां जानवरांचेर अधिकार दिला पूण तो अधिकार तर आमी उजार करिना जाल्यार ते जानवरांनी वयतले ना त्यो मुयो येयल्या त्यो वयतल्यो ना आमी उलोवंक जाय आमी तांकां कमांड करपाक जाय जरी तर आमी हे जिबेर फकत म्हणटा मुयो येता मुयो सोतायता गोड कितें दवरूंक दिना जाल्यार कितें घडटलें मुयो येत रावतल्यो सगळ्याक सिस्टम आहा न्हू ह्या देवाच्या उतराक सिस्टम आहा जरी तर आमी अधिकारान ताका हुकूम घातलो जेजूच्या नांवान वच जाल्यार ते वसोंकूच जाय तुमी ट्राय केला घेतला अधिकार कोणाचेर घेतला उंदराचेर चडशे उंदीर न्हू तुवें उतर उलोवन तांकां सोतांक जाय आमी कितें म्हणटा उंदीर आमकां सोतायता हा कॉक्रोचीचेर पूण घोडोन येयला तूं कितें उलयला तें घोडोन येयला प्रेज गॉड येवचें ना आनीक येवचें ना थँक्यू जीजस सो ह्या जानवरांची आमकां येवन आमकां त्रास कहे दिसता आमकां त्या टायमार पूण आमी हें उतर उलोवपाक जाय अधिकारान उलोवपाक जाय आमी कमांड करपाक जाय हुकूम घालूंक जाय जेजूच्या नांवान वच आनी ते वसोंकूच जाय हांवें म्हाज्या जिवितान अणभवलां कोण हिंगोर हा सोरपाक भियेना आं फुड्यान दिसल्यार भियेता न्हू प्रेज गॉड थँक्यू जीजस हांवूय भियेतालें आनी मेन म्हटल्यार हांव जोल्ल्यांक भियेतालीं जोल्ले पयले ते उठ्ठा ते पाकांचे ते घास मारतना नको हांव पूण म्हाका ते उठ्ठा आनी हे आंगार येवन बसता ते म्हाका भिरांत दिसताली पूण जेन्ना हांव तेंचेर अधिकार घेवंक लागलीं जेन्ना म्हाका स्वत कळलें ते केन्नाच येवंक ना प्रेज गॉड थँक्यू जीजस तोच एकदां न्हू आमच्या घरान सोरोप येयलो कोण नासलो घरा कडेन आतां सोरोप म्हणल्यार हांव भियेतां पूण त्या टायमार हांव कितें उलयली देवान म्हाका दिला तो आत्मो भिरांतीचो न्हू पूण पदवेचो मोगाचो आनी शांत मनाचो आतां तर हांव पदवी वेव्हारान घालिना मोगाचो म्हणना शांत मनाचो म्हणना हांव कितें जातलीं उचांबळ जातलीं न्हू भिरांतीन कित्याक हांव त्या भिरांतेक येवकार दितां पूण जेजूच्या नांवान जेजूनच म्हाका घोटाय दिली बोडी घेवन ताका मारपाक जे म्हाज्या वस्तूंक ही घोडो नासलेलें जो म्हजे भितर जियेता तो बलिश्ट आतां सोरोप म्हणून मारचो पडलो न्हू आनी रातचो येयला आनी कोण ना घरा कडेन मारलो हांवें ताका प्रेज गॉड थँक्यू जीजस ते येता आमी तांकां कांय म्हणोंक जायना आमी तांकां कांयच म्हणोंक जायना पूण कितें आमी अधिकार घेवंक येता तेंचेर तांकां हुकूम घालून तांकां सांगूंक जाता जेजूच्या नांवान भायर सर आनी तोहेंच घडटलें सो मरण आनी जिवीत आमच्या जिबेर आहा आतां आमचेर धरलेलें आहा आमी कितें उलयता दिसभर आमी जिवीत दिता तें उतर उलयता आमी उजवाडाचें उतर उलयता उजवाडाचें तर उतर आमी उलयता जाल्यार तें जिवीत दिता तसलें उतर कित्याक देवाचें उतर जावन आसा उजवाड खंय कावक आहा आनी थंय देवाचें उतराची परगटणी जाता थंय उजवाड येवंकूच जाय आतां ह्या रुमान सपोज कावक आहा ओके इमॅजीन करात ह्या रुमान कावक आहा
आनी हांव वचोन लायट ऑन करता, तो काळोख आमकां आनी दिसती पडटा. तेच भाशेन हें देवाचें उतर. खंय आमकां दिसता काळोख, हें उतराक आमी स्विच ऑन करपाक जाय. आनी स्विच ऑन करप म्हणल्यार कितें? हें उतर आमी उलोवपाक जाय. जेन्ना आमी स्विच ऑन करता तेन्ना त्या काळोखाक आनी अधिकार ना. कित्याक उजवाडान काळोख दिसना, पूण जेन्ना उजवाड ना तेन्ना आमकां काळोखूच दिसता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो आमचेर आतां धरलेलें आहा आमी कितें उलयता. आमी जाणा न्हू हो स्क्रिप्चर, कोण नको जाणा आमी, पूण आजून पासून आमी हें उतर आमकां कितें म्हणटा आमी आजुनूय तेजेर आमचें धान मन दवरूंक ना. तेका लागून आमकां जाय तसलींच उतरां आमी संवसारी उतरां उलयता आनी उलयत आसा. प्रेज गॉड. जेन्ना तुमकां विचारलें काजवाची बी घातल्यार कितें येतलें, तुमी म्हटलें काजू येतलें. जरी तर हें जिवें उतर आहा पूण आमी हें संवसारी उतर उलयत रावलीं जाल्यार कितें कितें आमी कसलें फळ पळयतलीं? संवसाराचें. देवाच्या उतरा प्रमाणें तर आमी उतर उलयना, आमी जिवीत दिता तें उतर उलयना. जिविताचें उतर खंयचें? देवाचें उतर. सो जरी तर आमी देवाचें उतर, जें जिविताचें उतर तें आमी उलयना जाल्यार आमच्या जिवितान आमी काळोख पळयतलीं. जिवीत आमकां दिसून येवचें ना. कित्याक आमी उलयता मरणाचें उतर. हें संवसार आमकां कितें शिकयता, संवसारांसून आमी कितें आयकता तेजेरूच आमचें दानमन आहा. हो स्क्रिप्चर आमकां जायते फावटी दिसता, आमी जाणा, पूण हितून कितलो मिनींग आहा. जे मेरेन आमी आमच्या तोंडाक आमी ट्रेन करिना जिबेक उलोवपाक देवाच्या उतरा प्रमाणें, जाल्यार संवसार कितें आमकां दाखयता शिकयता तेंच आमच्या जिवितान घडटलें. आतां कोणाचेर आहा जिवीत? आमचेर आहा. कित्याक ती पदवी आमचे जिबेर आहा. दोनूय आहा, जिविताची आहा आनी मरणाची आहा. सो आतां आमी मातशी चतूर आसपाक जाय. जरी तर जिविताची पदवी आनी मरणाची पदवी आमच्या जिबेर आहा जाल्यार दिसभर आमी कितें उलोवंक जाय? जिवीत उलोवपाक जाय. पूण खऱ्यांनी आमी उलयता जिवीत? चुकता न्हू आमी. केन्ना आमच्या जिवितान कितें घडटा तें आमकां दुसऱ्याक सांगल्यार आमकां बरें हावू दिसता न्हू, पूण आमी तें आनीक वाडयता. कित्याक ह्या उतरा प्रमाणें म्हणटा मरण आनी जिवीत खंय आहा? जिबेर आहा. आतां तुज्या जिवितान कितें त्रास कश्ट येयल्यार तूं दुसऱ्यांक सांगताय, तूं कितें उलयताय? मरण उलयताय. दिसना तुमकां? दिसतालें आसतलें न्हू आदी बी? दिसतालें न्हू? कोणाक तरी सांगोंक हें दिसता, सांगतकूच म्हाका बरें दिसता. पूण आमीच तें उतर उलोवन तें येदें आहलें तें व्हडलें केलां. प्रेज गॉड. सो आमी कितलीं आतां चतूर आसपाक जाय. कसलें उतर काय आमी उलयता दिसा दिसपटी. तुमकां विचारल्यार मोण्णेचें पुस्तक 18:21 कितें म्हणटा? मरण आनी जिवीत आमच्या जिबेर आहा. जें कितें आमी उलयता तेजो परिणाम आमकां भोगचो पडटलो. पूण जेन्ना तो परिणाम आमकां दिसोंक लागता तेन्ना आमी कोणाक गुन्यांवकारी करता? दुसऱ्यांक करता? ओ देवाक सांगता तुवें हें म्हज्या जिवितान घडोवन हाडलां. पूण कितें घडोवन हाडटा? आमचें उतर. सो आतां आमकां कितलें आमकां केअरफूल रावचें पडलें. कसलें काय उतर आमच्या तोंडांसून भायर सरता? जिवीत दिता तें वो आमी मरणूच उलयता. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. मरणाचें उतर म्हटल्यार जें कितें देवाच्या उतरा प्रमाणें ना पळय तें. आनी जिवीत दिता तें उतर म्हटल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणें. सो आमकां आतां आमी कितें मानून घेतलीं? जिवीत दिता तें उतर आमी उलयतलीं ओ मरणाचें? आमी आतां म्हणटा जिवीत दिता तें. आतां घरा वचोन तुमकां कोणें कितें सांगलें हय हें जालां, तुमी कितें उलोवंक जाय त्या टायमार? जिवीत दिता तें उतर उलोवंक जाय.
पूण आमी जो कोण कितें आमकां सांगता तितून आमी मिसळ जाता आनी ताका आमी एक्सेप्ट करता. म्हणजे आमी त्या उतराक अग्री जाता. जें उतर संवसारासून येयलां, जें उतर काळोखाचें आहा, त्या उतराक आमी मानून घेता. जेन्ना आमी वय 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 म्हणटा सारकें तुजें म्हळ्यार आमी तें उतर मानून घेतलें. पूण तें उतर कसलें? जिवीत दिता तें मोडणाचें. उजवाडाचें वो काळोखाचें? काळोखाचें. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. सो आमी कितली चतूर आसपाक जाय? कसलें उतर काय एवरीडे आमच्या तोंडानसून भायर सरता? आमी फकाणांनी फकाणांनी कितलीं उतरां उलयतात. पूण जोरी तर आमकां खऱ्यांनीच आमी मानून घेतलां ह्या उतरा प्रमाणे मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आहा आनी जें कितें आमी उलयता तेजो परिणाम आमच्या जिवितान आमी भोगचो पडटलो जाल्यार खऱ्यांनीच आमी तेजेर नियाळ करून आमी कितलीं केअरफूल आसतलीं तें उतर उलोवपाक. आमचो हेतू जावंक जाय फकत जिविताचो. जिवीत दिता तें उतर आमी उलोवपाक जाय. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. केन्ना केन्ना आमकां दिसता अहें फकाणां केलीं, जोक मारले, तें उतर देवाच्या उतरा प्रमाणे आहा? ना. प्रेज गॉड. आमकां त्या टायमार एक एंटरटेनमेंट कहो तो. पूण आमीच तें उतर जें संवसारी उतर आहा, मोडणाचें उतर आहा, काळोखाचें उतर आहा, तें आमी उलयता, तें आमी मानून घेता आनी आमच्या जिवितान आमी त्या उतर जें उलयलां त्या उतरा प्रमाणे आमच्या जिवितान आमी परिणाम भोगता. प्रेज गॉड. एक म्हटल्यार आमी चुकोन उलयता जायत. केन्ना केन्ना आमच्या तोंडाक येता उतर तें उलोवपाक. पूण आमी कितें करूंक जाय रोखडेंच? कॅन्सल करपाक जाय. केन्ना आमी एक उतर उलयल्लें आनी तेंच उतर आतां आमच्या जिवितान घडोवन येयलां तरी पूण आमकां चान्स आहा तें उतर जें कितें आमी उलयलां देवाच्या उतरा प्रमाणे उलोवंक ना तें उतराक कॅन्सल करपाक. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. हें आमकां दिसता आमी जाणा हें सगळें. म्हणणेचें पुस्तक आमी जाणा 18-21 लायन. पूण कितलें तेका मिनींग आहा? जोरी तर आमी हेजेर आमचें दान मन दवरलें आनी हें उतर सांगता तें आमी मानून घेतलें. आमी मानून घेता म्हण आमकां केन्ना कळटलें? आमच्या तोंडानसून कितें भायर सरता पळय तेजेर. जोरी तर संवसारी उतरूच आमच्या तोंडानसून भायर सरता जाल्यार आजुनूय आमी मानून घेवंक ना. जर तर देवाचें उतर खंयच्याय परिस्थिती आमच्या जिवितान येता तेन्ना देवाचेंच उतर आमच्या तोंडानसून भायर सरता म्हणल्यार आमी मानून घेतलां की खऱ्यांनीच ह्या जिबेर आमच्या पदवी आहा मोडणांक आनी जिविताक. जोरी तर आमी जिवीत पळयतलीं जाल्यार हें जिवें उतर आमी उलोवचें पडलें. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. हालेलुया. सजमता? सजमता माय? सो आयसून कितें उलयतली? जिवीत. जिवीत म्हणल्यार खंयचें उतर? देवाचें उतर. वो आमकां कितें दिसता तें आमी उलोवंक जाय? ना. आमकां दिसती पडटा तें आमी उलोवंक जायना. कित्याक तें आमकां दिसती पडटा तें थोड्याच टायमाचें. जें कितें आमकां दिसना तें सासणीक. जें कितें आमकां दिसता तें थोड्याच टायमाचें. प्रेज गॉड. थँक यू जिजस. Hallelujah. Can we go to Proverbs 21-23? कितें म्हणटा हिंगासर? Whoever keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. कितें म्हणटा? Whoever keeps his mouth म्हळ्यार तोंड and his tongue जीभ keeps himself out of trouble. म्हळ्यार आमी एक ट्रान्सलेशन म्हणटा we have to guard our mouth and our tongue. हांव नको खंयचें ट्रान्सलेशन तें कोंकणीन वाच सिस्टर. जो कोण
चोत्रायेन उलयता म्हटल्यार कितें? चीत दिवन उलयता. तो कितें करता? संकोश्टांतलो वाटोवता, त्रासांतलो भायर सोदता. सो आमी लास्ट टायम शिकल्या न्हू, देवाच्या उतराक आमी चीत दिवन आयकोंक जाय. सो हितून आमकां कळोन येता आमी उतर उलयता ते देवाच्या उतराक आमी चीत दिला काय. फुडें वाच. फुडें ना ना तेच परतून वाच. जो कोण चोत्रायेन उलयता, चोत्रायेन म्हटल्यार कितें? केअरफूल जावन उलयता, देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयता, तो आपल्याक संकश्टांतलो वाटायता. सो आमकां कोणाचेर दवरलेलें आहा आमकां वाटोवपाक? आमचेरूच. आमी कहलें उतर उलयता. जो कोण संकोश्टान उलयता तो आपल्याक संकोश्टांतल्यान वाटायता. आनी फुडें आनी कितें आहा त्या हितून? ना 24 नाका. ओके. हुएवर कीप्स हिज माउथ एंड हिज टंग कीप्स हिमसेल्फ आउट ऑफ ट्रबल. ट्रबल म्हणल्यार कितें? त्रास. सो हे त्रास आमच्या जिवितान कशे येता? आमच्या उतरान. उतर खंयचोसून आमी उलयता? तोंडान आनी जिबेन. सो जोरी तर आमी हें तोंड आमचें आनी आमची जीब आमी राखून उलयली जाल्यार आमच्या जिवितान कितें दिसतलें? बरेंपण. आमच्या जिवितान त्रास येवचे ना. सो आमच्या जिवितान त्रास येवपाक कारण कितें? म्हाजी जीब आनी म्हजें तोंड. कित्याक हेज्या पयलीं म्हणटा मरण आनी जिवीत आमचे जिबेर आसा. आनी जो कोण उलयता तीच फळां तेज्या जिवितान घडटली वा तेजो परिणाम भोगचो पडटलो. हिंगासर म्हणटा हुएवर कीप्स हिज माउथ एंड हिज टंग कीप्स हिमसेल्फ आउट ऑफ ट्रबल. सो आमकां त्रास नाका जाल्यार आमी कितें राखून दवरचें पडलें? तोंड आनी जीब. सोंपें? सोंपें न्हू? जायना? प्रेज गॉड. तेका लागून देवाचें उतर म्हणटा तोंड आनी जीब. Sister, can you put that translation? Guard your mouth and your tongue. I don't know which one. आडामो घाल म्हणटा. Okay, okay. Praise God. He who guards his mouth and his tongue guards himself from troubles. कितें म्हणटा? जो कोण तोंड आनी जीब राखून दवरता, गाड कोत्ता. गाड कोत्ता म्हळ्यार समजता? राखण करप. He who guards his mouth and his tongue guards himself from troubles. सो जोरी तर आतां आमच्या जिवितान कोश त्रास येता ते कित्याक लागून येता? आमचे तोंड आनी जीब आमी राखोंक ना म्हणून. पूण आतां तर आमी निर्णय घेता आमचे तोंड आनी आमचे जीब राखपाक, जाल्यार आमच्या जिवितान ट्रबल्स येतले, त्रास येतले ना. सो आमच्या जिवितान हे ट्रबल्स ओ त्रास येवपाक आमीच गुन्यांवकारी. कित्याक कितें उजार जाता? आमचे तोंड आनी आमचे जीब. जोरी तर आमी गाड केली, आमी राखून रावली ह्या जिबेक आनी ह्या तोंडाक, जाल्यार आमी उतर फकत देवाच्या उतरा प्रमाणे उलयतली. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. हालेलुया. समजता? समजला माय? कितें म्हणटा देवाचें उतर? कितें सजमलें? तुका कितें सजमलां तें सांग. सजमोंक ना? सजमोंक ना? ती कांय उलयना. आसूं. प्रेज गॉड. मागीर तुका सजमलां? साडी घातल्या ती. कितें कितें सजमलें? सांबाळून उलय, चतूर राव. प्रेज गॉड.
थँक्यू जीजस. हालेलुया. सो हिंगासोर आमकां देवाचें उतर म्हणटा तुजें तोंड राख आनी तुजें जीब. जेन्ना आमी हें तोंड आनी जीब राखून रावता तेन्ना आमकां त्रास आमच्या जिवितान आमी पळोवचिना. आतां आमकां कळोन येता की कित्याक लागून जिवितान आमचे त्रास येता. आमच्या तोंडाक लागून आनी आमचे जिबेक लागून. सो आमचेर दवरलेलें आहा. पूण आमी कोणाक शिंटा? देवाक शिंटा. आमी कोणाक गुन्यांवकारी करता? देवाक. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. पूण कोण गुन्यांवकारी? आमीच. कित्याक आमी राखून दवरूंक ना आमचें तोंड आनी आमची जीब. सो कितली गरजेची आमचें तोंड राखून दवरपाक आनी आमची जीब. देवाच्या उतरा प्रमाणे ना तें संवसारी. बायबलान आहा जाल्यार हांवूय शिकता कित्याक म्हाका खबर ना तूं कितें उलयता पळय ती. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. पळय देवाचें उतर आहा न्हू तें आनी संवसाराचें उतर एक जायना. जो कोण म्हणटा संवसाराच्या नेमा प्रमाणे तें संवसाराचें. देवाचें उतर कितें सांगता तें तर तूं म्हाका सांगशी हांवूय शिकता तुज्या कडसून. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. सोजमता कितें राखून दवरचें पडलें आमी आयसून? जीब आनी आमचें तोंड. आनी उतर आमच्या तोंडानसून कितें भायर सरता पळय तें. आनी आमी अधिकार घेवपाक जाय. कितेंच परिस्थिती आमच्या जिवितान येवं, कसलोय प्रेशर आमच्या जिवितान येवं, आमी त्या टायमार आलोंक दोलोंक जायना. आमी थीर रावपाक जाय देवाच्या उतराचेर. जो अधिकार देवान आमकां घेवपाक एक फुकट देणें दिला तो आतां आमी अधिकार घेवपाक जाय. जे मेरेन आमी तो अधिकार घेवची ना आमच्या जिवितान ती परिस्थिती तोहीच उरतली आनी ती उलोवन आमी आनीक वाडयता. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. कोणाक क्वेश्चन आहा? कोणाक कितें विचारूंक जाय? थँक्यू जीसस. हालेलुया. सो अधिकार घेवप कितलें गरजेचें कित्याक ती देवाची सिस्टम. आतां आमी पळोवया साम्स 115:16. थँक्यू जीसस. हालेलुया. कितें म्हणटा? द हेवन्स आर द हेवन्स ऑफ द लॉर्ड. स्वर्ग कोणाचो? देवाचो. बट दी अर्थ ही हॅज गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ मॅन. कोणाक दिल्या प्रितूम? कोणाक दिला अधिकार ह्या प्रितुमीचेर? मनशांक. कोणाक म्हणटा? चिल्ड्रन ऑफ मॅन. भुरग्यांक दिला. आमी देवाची भुरगीं न्हू. सो देवान आमकां अधिकार दिला प्रितुमीचेर. प्रेज गॉड. सो आमकां स्वर्गार देवान घेतला आनी प्रितूम आमकां दिल्या. सो आमकां दिला तेजेर अधिकार आमी घेवचो पडलो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीसस. हालेलुया. आमकां दिला म्हणटा कोणाक? चिल्ड्रन ऑफ मॅन म्हणटा. चिल्ड्रन ऑफ मॅन म्हणटा. बट दी अर्थ ही हॅज गिवन टू द चिल्ड्रन ऑफ मॅन. आमकां सगल्यांक दिला. ही प्रितुमीचेर अधिकार तेणें आमकां दिला. सो हो अधिकार आमीच घेवंक जाय. देवाक आनी घेवंक जायना. कित्याक तेज्या उतरा प्रमाणे म्हणटा स्वर्ग तेजो आनी प्रितूम ताणें आमकां दिल्या. सो प्रितूम तो ताणें आमकां दिल्या जाल्यार ह्या प्रितुमेचेर अधिकार आमी घेवचो पडलो. देव घेवचो ना. कित्याक देव घेवचो ना? हां आमकां दिला न्हू. देवाच्या तोंडानसून जें उतर भायर सरलां तें तेज्या तोंडानसून उतर भायर गेलां तें तो आनीक ऑल्टर करचो ना. जरी तर देवाचें उतर अहें म्हणटा आनी आमी देवाक सांगता अधिकार घे म्हणून जाल्यार सारकें देवाच्या उतरा प्रमाणे ना.
कित्याक हिंगासर क्लियरली म्हणटा द हेवन्स आर द हेवन्स ऑफ द लॉर्ड. स्वर्ग जावन आसा देवाचो आनी प्रितम ताणें आमकां दिल्या. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो प्रितम आमकां दिल्या जाल्यार अधिकारूय ताणें आमकां दिला. ती पदवी आमच्या भितर आहा ती आमी आतां उजार करपाक जाय. केन्ना उजार करतली? आमच्या जिवितान कितें परिस्थिती येता, प्रेशर येता, सिट्युएशन येता, त्या टायमार आमी तो अधिकार घेवपाक जाय. ओ आमी जें कितें आमच्या जिवितान येता तेका आमचेर अधिकार घेवंक लायता, तोहें जाता न्हू. कित्याक आमी तर अधिकार घेयना, तें कितें आमच्या जिवितान येयलां तें आमचेर अधिकार घेवंक लागतले. पूण पदवी आमच्या भितर आहा. अधिकार आमकां दिला. प्रितुमेचेर कोणाक दिला? आमकां दिला. सो देवाक आनी कितेंच करूंक जायना. देवान सगळें करून दवरलां आमकां. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. कॅन वी गो टू Psalms 89:34? हिंगासर कितें म्हणटा? सिस्टर मातशें पयलें कोंकणीन वाच हें 89:34 आनी तेंय वाच. हेज्या पयलीं घेतला तोय वाच. तो पयलीं वाच. Psalms 115:16. वय 15:16 वाच. स्वर्ग म्हटल्यार सर्वेस्पराचो. सर्वेस्पर देवाचो जावन आसा स्वर्ग. पूण प्रितूम मनशाक ताचें देणें. सो आमकां प्रितूम ताणें एक देणें कहें दिलां. सो प्रितुमेचेर आमी अधिकार घेवचो पडलो न्हू. प्रेज गॉड. आतां वाच Psalms 89:34. थँक्यू जिजस. म्हजो करार हांव कधीच मोडचो ना. दिल्लें उतर केदींच फाटी घेवचो ना. हितून आमकां कितें सजमणी मेवता? तेच्या पयलीं तो स्क्रिप्चर घेतला. देव म्हणटा स्वर्ग म्हाजो आनी प्रितूम तुमकां दिल्या. सो आमकां दिल्या जाल्यार प्रितुमेचेर तेणें आनी अधिकार चलोव येता ना. कोणें चलोवचो पडलो? आमी चलोवचो पडलो. कित्याक हिंगासर म्हणटा माय कवनंट आय वील नॉट वायोलेट. म्हाजो करार हांव मोडचो ना. जें कितें उतर म्हज्या तोंडानसून भायर गेलां तें हांव परतून ऑल्टर करचो ना म्हणटा. म्हणल्यार बल्दी करचो ना. जरी तर देवान आतां अधिकार घेवंक सुरवात केली जाल्यार देवाच्या उतरा प्रमाणे देव सारकें करता ना. प्रेज गॉड. तेका लागून आमकां तो अधिकार दिला जाल्यार आमी तो अधिकार घेवचो पडलो. कित्याक देवाचें उतर तें तोंडानसून भायर गेलां तें तो आनीक बल्दी करचो ना. नॉर वील आय ऑल्टर द अटरन्स ऑफ माय लिप्स. म्हळ्यार देवान जें उतर उलयलां तें फायनल. तितून आनीक तो बल्दी करिना. तितून तो ऑल्टरेशन करूंक शकना. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. समजता? सो ही जावन आसा देवाची सिस्टम. आमकां ताणें अधिकार दिला तो आमी घेवपाक जाय प्रितुमीचेर. तेणें आमकां तें देणें दिलां फुकट. जरी तर देवाक आनी कितेंच करूंक जायना प्रितुमीचेर, आमकां तर अधिकार दिला जाल्यार आमी तो अधिकार आतां घेवचो पडलो. आनी कितून आमी घेतली? जेन्ना दोतोराचो रिपोर्ट आमचे कडेन उलयता देवाच्या उतरान आमी अधिकार घेवंक जाय. प्रेज गॉड. तेन्नाच आमी हें उतर जिवें म्हणून आमकां दिसून येतलें. जे मेरेन आमी अधिकार घेयना जाल्यार तें उतर काम करतलें. जे मेरेन देवान तें उतर उलोवंक ना उजवाड जावंक ना. जालो. केन्ना जालो? जेन्ना तेणें पदवेन तें उतर उलयलो. तीच पदवी आतां आमकां दिल्ली आहा. आमच्या प्रश्नान जे कितें आमकां प्रश्न येता आमच्या जिवितान तेन्ना आमी अधिकारान त्या काळोखा कडेन उलोवपाक जाय.
काळोखा कडेन उलोवपाक जाय, कोहें उलोवपाक जाय, आमकां कितें जाय पळय तें म्हणल्यार कितें उजवाड तो उलोवपाक जाय. आनी तो उजवाड म्हटल्यार देवाचें उतर. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. हालेलुया. सोजमोता सोजमोला इंगोर पासून. प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. कोणाक कितें क्वेश्चन आहा विचारपाक? प्रेज गॉड. थँक्यू जिजस. सो इंगोर आमी स्टॉप करुया. हालेलुया. आर्गा तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा ह्या वेळा खातीर, ह्या शिकोवण्या खातीर, जी शिकोवन तुवें एकदम सोंपी करून तुजें उतर जें तुवें ऑलरेडी तुज्या तोंडानसून भायर सरलां तें तूं आनीक बोल्दी करूंक शकना. तुवें आमकां अधिकार ह्या प्रितुमेचेर दिला. तो अधिकार आमी घेवपाक जाय. कित्याक स्वर्ग तुजो, प्रितूम तुवें आमकां दिल्या, मनशाच्या भुरग्यांक दिल्या. सो हेजेर आमी अधिकार घेवन देवाच्या उतरा प्रमाणे हें उतर उलोवन आमच्या जिवितान जंय तूं उलयलोय, जेन्ना तुवें काळोख पळयलोय, जेन्ना त्या आकार नासलो तेन्ना तुका कितें जाय तूं तें उलयलोय आनी तें घडोवन येयलें. तुवें म्हटलें उजवाड जा आनी उजवाड जालो. त्याच भाशेन आमी आमच्या जिवितान ज्या वाठारान आमकां काळोख दिसता पूण आमी काळोख उलयना जावं, पूण देवाचो उजवाड उलोवपाक. जितलो आमी उजवाड उलयता तेंच आमच्या जिवितान घडटलें. पवित्र आत्मो रावला ह्या उजवाडाच्या उतराक. पूण जायते फावटी आमी चुकल्या. ह्या संवसाराच्या काळोखाचें उतर आमच्या जिबेर दीस आनी रात आमी उलयल्या. पूण तुजें उतर म्हणटा आमी दीस आनी रात तुज्या उतराचेर नियाळ करपाक जाय. हें सुमूर्तीचें पुस्तक आमच्या ओंठाचेर आसून दी. आमी चुकल्या बापा आनी आमी मानून घेता आनी आमी खंय चूक केल्या थंय आमच्या मनाची नवसोडणी करून तुजें उतर कितें सांगता, तुजी सिस्टम कशी काम करता तशेंच हें उतर आमी आमच्या जिवितान आपणावंक आमी आपणावन घेता. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. हें उतर जावन आसा जिवें, हें उतर जावन आसा सोडसोडीत, हें उतर जावन आसा दोनी वद्दान पाजलोल्या तालवारी भाशेन. जुंय दोतोराची सुई वो इंस्ट्रुमेंट रिगोना थंय हें उतर रिगता आनी तें काम करीत रावता. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा तुज्या पुता खातीर. तुज्या पुताक धाडून जेन्ना तो तुजो पूत ह्या संवसारान येयलो आमच्या भाशेन तो मनीस जावन येयलो. कित्याक तुवें जोरी तर अधिकार आमकां मनशांक दिलाय जाल्यार ताका देव कसो येवपाक जायना. कित्याक प्रितुमेचेर अधिकार मनशांक दिला. ताका लागून तुजो पुतूय मनीसूच कहो ह्या संवसारान येयलो. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. तुजो पूत येवन आमकां सगळ्या बेसांवांनी तुवें भरलें आनी ती सगळीं बेसांवां आमच्या आत्मीक वाठारान आहा. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. तुका आर्गां दिता हे शिकोवण्या खातीर. जी भाव भयणां हिंगोर एकठावल्या तुजें उतर शिकपाक, तुज्या उतराक चीत दिवन आयकोपाक, तुजें उतर सांगता तेंच उतर वेव्हारान घालपाक. सगल्यांची काळजां तूं वळखोन जाणाय बापा. तेंच्या काळजाचे ओत्रेक तूं जाणाय. आर्गां तुका बापा, वाखाणणी तुका बापा, महिमा तुका बापा. हें मागणें हांव जेजू क्रिस्ताच्या नांवी कोत्ता. आमेन, आमेन.